पयल्यान पयलें रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरो सकाळ मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अतिरेक घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमचे विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पुणशेतांत तुमी मागलें मेळटलें. जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्या बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें. त्याच बावरतान हांगासर तुमी आयल्यांत आसता तुमच्या मागणाचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेकांचेर जेजू ताचें बेसांव घालतलो. आमची माय तशेंत मोगाच्यानो आमी मागता तुज्या आश्रयाक दावुरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करून फाटीं धाडिना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तिचो मांत तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर ती घालतली, तुमकां शांती आनी समाधान दितली. हेंच जावन आसा आमचें मागणें. मोगाच्यानो रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. आयच्या दिसा ही रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात सांत आंतोनीची पिरगज सास्तान हाचे पिरगज याजक मानदीक पापो सुनील डिसिल्वा पयले फावटी हांगासर ते आयल्यात ही रेतीर चलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा, हरिएका सोनवारा दीस हांगासर येवन अर्गां स्तुती चलोन व्हरून ही रेतीर मागोवंक आमकां कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात डिवायन वर्डाचे ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. मोगाच्यानो तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. Maka tumsay Sebentar ya. Pavitanya sa maka tumsay pavitanya तुझा बोळा पवित्रया साई सा माका तुझा पवित्रया तुझा बोळा सो सांगा हांव आशेता तुजे सशी हांव येता. तुजो सांगा हांव आशेता तुजे सशी हांव येता. तुजी पोवी देणी मागता दितलोय म्हूण पातयेता. तुजी पोवी देणी, तुजी पोवी देणी मागता दितलोय म्हूण पातयेता. पवित्रया पवित्रया सा म्हाका तुझा पवित्रया तुझा बोळा तुझ्या भरी तूं येताय. कळसान म्हज्या तूं रिगता. तुझ्या भरी तूं येता. कळसान म्हज्या तूं रिगता. नव्या जिवितांत तूं भर
वाईट सगळे पयस करता नव्या जिवितांत तूं भरता वाईट सगळे पयस करता ये पवित्रज्ञा साय म्हाका तूं सांग ए पवित्रज्ञा भर तुझ्या बोळान ये पवित्रज्ञा साय म्हाका तूं सांग ये पवित्रज्ञा भर तुझ्या कृपेन भर तुझे कृपेन देवा संगता आयचो हो दीस आमी आरंभ करता आसतना न्हीद जावन म्हाका कितें मागोवंक जाय आस कितें सकट म्हज्या मोतीन काळजान घेवन हांव हांगासर आयलां कसली सकट घडीत म्हज्या मोतींत आज घुंवतात जावं बरो म्हज्याच कुटुंबांतली म्हज्याच जिणयेची वा हांवें आयकल्ली म्हज्या शेजारच्या घरा जाल्ली वा आमच्या फिरगस कुटुंबांत घडली सवाल आमकां आयचो हो दीस वा जेजूच्या संगतपणान खर्चितेत कितें जोडून घेवंक जाय म्हाका देखून बसा मर्येच्या भक्तीपणान आमी भावार्थान तो तेस म्हणलो देवाची स्तुती होगळाप आमी केली म्हाका एक सवाल विचारूंक जाय कितलीं जाणां हर एका शनवारा हांगासर येवची आतां हांगासर आसात हर एका शनवारा येतात ती हात पांय उखलूंक जायना म्हणून करता मेजॉरिटी ऑफ यू आर कमींग करेक्ट पहिल्या पावटी न्ही अप्रूप पावट मेळ्ळेले त्या दाडा येवची कितलीं जाणां ऑन एंड ऑफ ओके म्हाका तुमकां कोणाक जावं दी आज म्हजें सवाल अशें आज हांव आतां आमकां लागीं लागीं एक 2.5 वरांचो वेळ मेळटा कसलेच ट्रेडिशनल टॉपिक्स हांव खाण घेचो ना सांगिल्ल्यांचो सांगून रिपीट करना इल्लेशें आमी येदोळू आमच्या जिणयेन घडच्यो थोड्यो संगती त्यो कश्यो घडटात गी म्हूण पळया तें घडतना कितें जाता गी म्हूण पळया आनी त्या विशयान पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें जातयेत आज पाटी वेता आसतना ह्या रितीरेचो 2.5 वरांचो फळ मुखल्या दिसांनी खंयच्या रितीन आमी काडच्या विशयांत म्हज्या जिणयेंत त्या विशयान चिंताप दवरून आमी हांगासर आसचें इल्लेशें वाऱ्यार उलयल्ल्या बरी तुमकां बगूंक पुरो देखून पयले म्हजे सवाल
अर्ध्या दिसाक आज आमी काले म्हणटा हाका रेतीर म्हणून आपयतांगे रेतीर म्हणून आपयांगे अर्ध्या दिसाची ओके आर यू ओके विथ दॅट ओके न्ही गे रेतीर म्हणून सांगया आमकां रेतीर कित्याक इल्लेशें उलया जायत गे उलयत तुमी इगर्जे भितर अशें जाताना उलयत रेतीर कित्याक गट्ट सांगा मग हांव इल्लो पयसा आं तुका तो माईक लागीं आसा दिसता त्या मायकार येवन सांगेत तुमी पुरो जाणांच्या मायक दिवचो पाद्र्यापाक मात्र म्हण तुमकां हांवें दवरलो मायक तुमकां मस्त पटी आमी आयकोनशें मस्त बरें सांग तुका आमकां समजणी मेळोंक कितें समजणी आमकां मस्त समजणी गरज आसा समजणी मेळोवंक न्ही गे ओके गुड आन्सर देखून 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 कंटिन्यू करया देखून ती समजणी दिवंक सांत आंतोनीच्या इगर्जेन थंयसर आसल्याक वोण हाडला हांगा आनी हांगा उबें केला न्ही करेक्ट न्ही हय हय येस आं मागीर देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार आयकूंक ओके तुमी म्हजे कडेन विचारलें जाल्यार म्हजें चिंतप कशें गो तें तुमी चिंतूंक पुरो आज रेतीर दिवंक ह्या पाद्र्यापाक हाडलां आदल्या आयतारा त्या पाद्र्यापाक हाडलें मुखल्या आयतारा आनी कोणांकी हाडटात चडीच आमचींचें न्ही पाद्र्याब रेतीर दितलो आमी घेतले हांव रेतीर करतले हांव पाद्र्याबाक रेतीर न्हय पाद्र्याबाक आसा केदाळा तांची बिस्वा वट्टू वर्साची एक ती हां आसा ती आसा करेक्ट जुलय म्हयन्यांत हर एक वर्सा गवळी बाप ताच्या दियेसीच्या याजका वट्टू आयतारा सांजेर तावन शुक्रारा दनपरा पर्यंत हर एक वर्सा रेतीर आसा हेर रेतीर वचून जाय तिगे तुमी म्हजे कडेन विचारलें जाल्यार हांव रेतीर दिवंक येवना हांव रेतीर वचो पाद्र्याबच न्ही देखून म्हाका पयल्या पटी हाडलां हांगा जाय तें हांव रेतीर वचो पाद्र्याब न्ही तर म्हजें काम कालें आज जर तर तुमी विचारतात माय जॉब इज टू प्रे विथ यू हांव तुमच्या बरीच सकल बसून तुमच्या संगतान हांवें रेतीर करतलो तें चिंतप म्हजें देखून हांवें दिवचें तुमी कॅश धरचें न्ही जायत गे आं देखूनच हांवें सवालां अशीं विचारलीं तुमकां देखून तुमी म्हजे कडेन विचारशात जाल्यार हांव रेतीर दिना आमी सांगता बसून देवाचें उतार मुखार दवरून नियाळ करचो जायत गे देखून हांव रेतीर दिवंक येवना जायत गे हें एक क्लियर हांव तुमच्या संगता बसून रेतीर करूंक आयलो व्हेरी क्लियर तांतो जायत गे ओके आज आतां म्हाका एक दोन टॉक येतात एक दोन टॉक्स हांव काण घेता ती खंय तर हांवें हाडलेली टॉक्स ती टॉक्स म्हजी एक दोन शिकोवण म्हणल्यार बरी आसा ती हांवें शिकोवन आयिल्ली न्ही जायते देखून हांव सांगत्या रेतीर हांव दिवंक आयिल्लो न्ही हांव ही टॉपीक शिकोवन आयिल्ल्यो टॉपिक्स न्ही म्हज्या कडेन आसच्यो तुमच्या बरींच म्हज्या घरांत म्हज्या आवय बापाय सांगाता हांव आसच्या फिरगजेंत हांव आसच्या लोकां मद्यागात कितें म्हाका अनुभव जाल्लो तें वांटून घेवंक आयलां आय एम शेअरिंग माय एक्सपिरियन्स देखून म्हजो अनुभव हांव तुमच्या कडेन वांटून घेवंक आयलां आतां तुमच्या कडेन बसून आयकलो जाल्यार तुमचो अनुभव कितलो गी आसा
येदोळ पर्यंत थंय हांगा म्हाका मेळ्ळलो आरावन झरोवन नेरावन हाडसलो अनुभव तुमचे कडेन वांटूंक आयला. देखून रेतीर वयर थावन येवची नाका. रेतीर कितें आमी करता आमी दोगी जाणां सकल थावन वयर हाडलेली जायते सकल थावन वयर हाडलेली आनी वयर आमी उबारन वयर थावन जोड घेवन सकल व्हरची. नाजाल्यार रेतीर अर्थ ना न्ही गे. सकल थावन आमी जी येल्लें काणयोन वयर वेचें काणयोन ताच्या कडेन वेचें. तो कितें सांगता तें आयकोन परत्यान खंय वेचें वयर वेचें न्ही. वयर मागीर लास्टाक या पुरो ओट्ट जावन या जायत गे परत्यान सकल वेचें आमी. सो इट इज अ लायफ जर्नी इज जर्नींग म्हणून आमी सांगता. म्हज्या जिविताचें म्हज्या भावार्थाचें पैण कशें आसलें घरांत शिकतना कॉलेजींत याजकी जिणयेंत ह्यो जायत्यो संगती हांव ह्या म्हज्या शिकोवण्यांत अनुभव तुमचे कडेन खाली वांटून काण घेता. तो तुमकां कितल्याक फायद्याचो जातलो तें तुमी व्हरोन पळोवचें. चडीत अनुभव हे ह्या जगाच्या मोदेकातच जाल्ले न्ही लोकाच्या मोदेकात जाल्ले. लोकाच्या मोदेकात जाल्ले अनुभव घे. देखून लोकाचे अनुभव तांकां जाल्लो देवाचो अनुभव ते आमी आज उलोवचें. आमी खाली अनुभव करते गेल्या पुरोगी ना. आमी सांगता आमचें जिविताचें पैण एक भावार्थाचें पैण जायचें. खाली पैण जावन नजो तें. इट्स नॉट जस्ट अ जर्नी. इट शूड बी अ फेथ जर्नी. भावार्थाचें पैण जायचें तें. देखून फाटल्या 52 वर्सांनी तुमची प्रायस सांगली न्ही म्हजी प्रायस सांगली हांवें. थोडे फावटी प्रायस सांगून नजो खंय काल्याक म्हणून गोत्त ना म्हाका. म्हाका प्रायस सांगून कांय जावंक ना आनी शीत सांगता. तशें जाल्यार ह्या 52 वर्सांनी कितें भावार्थान अनुभव केला हांवें. आय एम गोईंग टू शेअर माय ओन स्ट्रॉंग कन्विक्शन्स. हांव कितें पात येता हांव कितें जी येता म्हाका खंयची हें मौल्य म्हूण दिसता तें वांटून घेता हांव. तें वांटून घेता. देखून हांवें सांगलें पवित्र पुस्तकांत कालें तयार करून येवन हांव म्हजें जिवीत काण येवन तुमच्या पर्यंत सदां मिसाक मीस भेटोवन देवाचें उतार वाचून तशेंच जी येताना कितलीं घडितां मेळटात ती पूर अनुभव करून तें वांटूंक हांव येता. पूण एक हांवें समजून घेतलें आमी रेतीर करतना एक रीत आसा जी आमकां. देफॉर आमी कित्याक थोडे फावटी अशें येवन बसाजे की म्हूण चिंताचें पडटा. आमकां पुरा सगळे दीस अशेंच बसले जाल्यार कोक्को मेम्मे कोण दिता कोण न्ही दिना न्ही. कितलो वेळ बसयेत आमी पाद्रे बाजान मिसच करून बसल्या पुरो गी. कितल्यो की जबाबदारी आसा त्योय पाळीचे हांवें. तुमकां जाल्यार सकाळी रेतीर वेगता दनपारां रेतीर वेगता म्हूण सांगलें जाल्यार हाका 4 आणे उण्यांच म्हणटात न्ही. 4 आणे उण्यांच म्हणटात. कित्याक गो तें हांगा कितें आमी जोडटा तें आमकां जियोंक धाडटा. जेजू पळय ताच्या शिसांक सांगता वसा हांव तुमकां धाडटा म्हूण सांगता. तो लागीं आपयता इल्लोसो वेळ ताच्या सांगाता दवरता मागीर तांकां धाडटा वसा. देखून आमकां धाडचें खंय आमची जिणी जियो. देखून आज आमकां एक सादारण इवॅल्युएशन म्हूण आमी सांगता आमी तशें करचें. रेतीर म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणयांचें एक इवॅल्युएशन. तुमी एक ल्हानसो बूक वाचलो झेन लँकास्टर ताणें बरयल्लो एक बूक आसा. तातूंत 3च चॅप्टर अशें इंग्लीश भाशेंत आसा. ताचो फस्ट चॅप्टर कालें वता म्हाका भारी अपुरबाय दिसली त्या
चॅप्टराचे एक एकच हेडिंगां पळोवन फर्स्ट चॅप्टर तसो हियर आय गो हांव वेते आसा फर्स्ट चॅप्टर कालें बरयता तो कालें बरयता म्हणल्यार हांव जल्मलां ह्या घरांत जियलो अशें जालें म्हजी शिकाप जालें काजार जालो इतलीं वर्सां प्रायज जाली वेते पुराय जिविताची घडिता फर्स्ट चॅप्टर हियर आय गो तो चॅप्टर आमच्या जिणेंत आसा न्ही हियर आय गो आमच्या जिणेंत आसा रायट तो तितले बरोवन जातात आनी एक चॅप्टर बरयता त्या चॅप्टराचें नांव खंयचें गो तें भारी सुलाभ हियर आय स्टॉप हांगा हांव रावता आनी तो बरयता एक पटी रावचें न्ही खंय तवळ राती जे तवळ ताणें रावाची तो काले म्हणटा हियर आय गो म्हूण सांगलें न्ही हांव जल्माला वेती आसा एका हंताचेर म्हणी तवळ हांवें रावून आतां हांव खंय पावलां फाटल्या जिणेंत म्हज्या जिवितांत कितें सकट घडलां कित्याक घडलां कितें सारकें आसलें कितें सारकें नातलें आतां ह्या विशयान कितें करचें तें बसून हर एका मनशान करीचे हियर आय स्टॉप देखून हांव रावता आनी रेतीर म्हणल्यार देवाची स्तुती होगळाप करूंक येता वय पूण ताचो प्रभाव तुज्या जिणयेचेर पडाचय नाजाल्यार रेतीर टर्न्स इट टू एन एक्टिविटी म्हणल्यार कालें चटवटिको रेतीर म्हणल्यार इज एन एक्शन जिणी एक्टिविटी करते गेले जाल्यार मस्त आसात तें प्रोग्राम हें जालें ही रेतीर ती रेतीर मागीर तो डॅन्स हो डॅन्स दीस इज कॉल्ड एक्टिविटी एक्शन म्हणल्यार कालें अशें मनशार हांव मांडून हाडत्या कशें जालें म्हजी जिणेचें मावलें मापन खंय हांवें रावाजय पळयजय ताका तो सांगता हियर आय स्टॉप आनी तवळ दोन संगती करूंक आसच्यो सारकें आसलें आनी की बऱ्या रितीन करूंक हांवें फुडें वयचें सारकें नातले संगती करनच वच्यो न्ही तुवें रावयचें देखून तो ताचो तिसरो चॅप्टर बरयता म्हज्या जिणयेंत बरें आसलें हांव आनीक बरें करूं म्हूण दर्शून व्हरतां वायट आसलें सारकें नातलें तें हांव रावयतां हियर आय स्टॉप देन आय प्रोसीड तो तिसरो चॅप्टर बरयता देन आय प्रोसीड म्हणून तितल्या अक्षरां बरयता परत सारकें नातल्याक सारकें करून काण घेवन मागीर मुखार वेता ताचो अर्थ जावन आसा रेतीर करची आमी अशीच जर ह्यो संगती घडना म्हज्या जिणयेचेरच एक नदर हांव घालना कित्याक हांव अशें करता म्हूण ताका कारणां सोदून काडना देवाच्या मुखार बसून देवा म्हज्या जिणेंत अशें घडटा कित्याक घडटा म्हाका एक जाप दी म्हजी जिणी सोदून काडूंक म्हाका तूं कुमोग कर म्हणून ही सवालां तूं विचारनाय तुजी जिणी शीदा वेता इथ फेथ जर्नी म्हणलें हांवें भावार्थाचें पॉयंट म्हणलें भावार्थाचें पॉयंट म्हणल्यार शीद अशेंच वेचें न्ही तुवें देवा लागीं शीद चोडोवन वेचें देवोन वेचें न्ही तुवें देखून देन आय प्रोसीड म्हूण सांगता म्हाका एक पटी उलयता आसतना म्हजो एकलो मोगासो पाद्र्याप आसलो हांवें सेमिनरीन शिकतना इटालियन पाद्र्याप देवादीन जाला फादर विक्टर पियोझान म्हणून ताचें नांव तो म्हाका सांगूंक लागलो
आमकां हर एका सेमिनरिस्ताक आमी थोड्या फाटी हें सांगना हांव हर एका सेमिनरिस्ताक सेमिनरीक रिगल्या दिसा हांव न्हू खंयच्याय वेळा तुज्या मागण्या विशयान तुज्या जिणये विशयान तुका कालें पुरो कस जातात तुज्या वायटाच्यो संगती उक्त्यान सांगूंक म्हज्या भितरलें कुसल्लें मेळिल्लें बरें आसलें पुरो सांगूंक एकलो याजक दितात ताका म्हणटा आमी आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर म्हणून सांगता आमी तो पाद्र्याब इतलो आमच्या कडेन मोगान आसता की ताच्या कडेन काली चडूं ना जालें जाल्यार आमी धांवचे ताच्या कडेन सी मस्त जाणांनी तुमी चिंता हो सेमिनरी गेल्ल्या तक्षण ओमने दिसको हुस्को हुस्को ते मात शिकोवन आयले रे मी सांगूंक आयले रे शर्मो शिकोवन आयले रे नो फस्ट आमकां आमचें व्यक्तित्व जेजूचें व्यक्तित्व करूंक आमकां एक स्पिरिच्युअल डायरेक्टर म्हणून दिता तो म्हाका सांगूंक लागलो सुरवेर हांव गेल्ल्या सुरवेर सेमिनरीक भरती जाल्ल्या सुरवेर सादारण एक 30 वर्सां 32 years ago तो म्हाका सांगता डू यू नो वाय डू यू नीड अ रिट्रीट रेतीर कित्याक जाय स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जाय तो म्हाका सांगता भोव अपुरबायेन सांगता सुनील God is taking an appointment with you. Wow, that's beautiful. काले म्हणून सांगता चडी जावन व्हडल्या मनशां कडेन आमी सकल्यान वचून म्हाका इल्लें उलोवंक आसा म्हाका इल्लें उलोवंक इल्लो अवकाश दिताय गी म्हणून आमी वचून ताच्या कडेन अपॉइंटमेंट काण घेवचें उलोवंक आसा म्हणून करेक्ट गी पूण देवाच्या दृश्टीन कशें इट इज द क्वायट ऑपोजीट तूं धांवूनच आसाय सैबा वेते आसाय सैबा अशेंच करते आसाय देव तुज्या फाटल्यान धांवून येता सायबा चिक्के रावताय गी आय वूड लायक टू टॉक टू यू म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आसा विल यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय तुजे जिणये कडेन उलोवंक जाय म्हाका इल्लोसो वेळ दिवन एक अपॉइंटमेंट दिताय पूण देव तुजे कडेन विचारता दॅट इज रेट्रीट अरे चिंता पळय देवाचें कशें पूण ना 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 आतां बिजी परवो म्हणशेर व्हडलें व्यस्त आसा ताच्या उपरांत दुवेचो कुंभार आसा मागीर काजार आसा मागीर 2 वड दियात एका म्हयन्याक जायना आमी सांगचे चडीत न्ही आमी दिवच्यो कारणां करा वेन गॉड इज आस्किंग एन अपॉइंटमेंट विथ यू देवूच तुज्या कडेन अपॉइंटमेंट विचारतना तुवें म्हूण अशें म्हणल्यार जाताय देव सांगता अळे सायबा तूं वेते आसाय हें पुरा करनच आसाय फाटल्या 50-60 वर्सां करनच आसाय एक पटी तुजें तें रावय सायबा एक पटी रावोन तुजी जिणी पळय सायबा म्हणून देव विचारता तूं सांगताय एक्टिविटी दिताय तुज्यो एक्टिविटी हांवें सांगलें न्ही तें आसा हें आसा बिजी आसा थंय आसा हांगा आसा आत्तां लंडन वता आत्तां अमेरिका येता मागीर ट्रान्झीट विजा काण घेवन वांचून उरल्यार गांवांक देंवता वांचून उरल्यार जाय तें दॅट इज रेट्रीट देव तुज्या कडेन उलोवंक आशेता देव तुज्या कडेन उलोवंक आशेता फर्स्ट टॉक म्हजें तितलेंच हांव मागण्यांक बसलो जाल्यार हांव रेतीर गेलो जाल्यार पयलें हें चिंताप म्हज्या जिणयेंत येद्दोळ पर्यंत हांवें आटयलें सुरवेर न्हय जायते सुरवेर न्हय पाद्र्याप जाते ती सुरवेर हें चिंताप नातलें सत सांगता लेट अस बी वेरी सिन्सियर तुजे जिणयेचें हें केदाळा कळ्ळें तुका कळाची गे आय विल सांगता सोडोवन सांगता कित्याक हांवें सांगलें मस्त घडीत हाडटा म्हूण सांगलें घडीत भायर तावन हाडना मोगाच्यान हांव भितर तावनूच हाडटा थोड्या फावटी आमची याजकी जिणी आमी वांटून घेना थोड्या फावटी वांटून घेता 2002 इसवेन म्हाका वोर्द मेळ्ळी थंय तावन बेंदूर फिरकेचें तारलो 2 वर्सां
ताच्या उपरांत 2 वर्सां किन्नीगोडी फिरगेच्यान आसूं किन्नीगोडी फिरगेच्यान तावन बिशप अलोशियस पयल्याचो बिस्प रिटायर्ड आतां हें आसा ताणें म्हणलें सुनील तुका आनी आतां विगार करता म्हणालो तुमी काले म्हणचे आतां कांय तोंदरे ना बा आतां काजी तर न्ही विगारान दिल्लें खायचें न्ही विगार जातात मागीर कांय तोंदरे ना न्ही सादारण चिंता मागीर तुवें दवरलें तुवें काडलें मागीर तूं विगार हें चिंताप न्ही आतां कोणाक पुरो विगार जावंक आसा म्हजे कडेन येया हांव हें सांगता जायते जायते तुमकांय थोडे तेंपाक विगार केलें जाल्यार बरें म्हाका कांय गोत्तू नासली म्हजी पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम बरोवन आसलो हांव एग्जाम जुनाच्या अखेरेक देखून सांगूंक लागलो एग्जाम सकाळी बरें येयल्या दनपरा उपरांत वचूनच तुवें एका फिरगेजेक वचचें फिरगेजेचें नांव सांगना हांव थोड्या कारणां निमती सांगना हांव जायते ती आमच्या कर्नाटकाच्या बॉर्डराचेर कासरगोड डिस्ट्रिक्टांत थंयसर आसा म्हाका कांय गोत्तू ना त्या फिरगेजेच्या विशयान तुका थंय धाडटा म्हणलो थंय धाडटा म्हूण सांगल्याक मागीर कशें पदऱ्याबांक कळटा वो पदऱ्या भांगाव येता वो पदऱ्या भांगाव येता वो पदऱ्या येता म्हूण कळटा म्हाका वयल्या वयर फोना वचून वचून उज्यातान कांय लीक पडली गे सायबा म्हणून म्हाका काले म्हणून समजना पदऱ्या ओपारींनी उलोवंक सुलाब न्ही पदऱ्या भांग वता न्ही ओपारी मस्त सोडयतात न्ही ते तशीच येत काले सायबा म्हणून विचारलें सायबा थंय बिस्पान ती इगर्ज जानेवारींत बंद केल्या न्ही थंय बिस्पाच्या घरचो पाद्र्याब मीज सांगता रावता घर पुरा बंद केला जानेवारींत हांव इगर्ज बंद केल्या तुका विचारलें गे म्हाका गोत्तल्ल्या प्रमाणे एक 9 पाद्र्याबांनी तांकां थंय वचना म्हूण सांगलां सायबा तुका गोत्तू ना गे ना म्हाका कांय गोत्तू ना सायबा बिस्पाचो फोन आयलो हांव एग्जामाक वेच्या की एक 10 मिनटां पयलो आयलो सुनील तुका थंय धाडटा अशें अशें म्हूण सांगलें हांवें ओके जायत म्हूण सांगलें फाटी मुखार कांय पडो ना जायत म्हूण सांगलें तितलें मात्र न्ही तुका गेल्ल्या तक्षण 6 केजस आसात वचून दुसरे दिसा वचून थंय तुका कासरगोड वचून सायन करून येवंक आसा आनी 15 दिसां पयलीं एक मर्डर जालां ते पुरा केज यात इगर्जे भितर मारून पडल्यात कुमगार दितानांचो मारून पडल्यात गवळी मंडळी ना कोणी ना पाद्र्याबाच्या न्हिदिल्ल्या दाराक खोट घालून भायर रे म्हणून सांगून माडार पुरा बॅनरां घाल्लें पोरच जाल्लें घडीत तकालें करताय तूं वॉट इज युअर चॉयस बिस्पाक फोन केलो राती बिस्पानो तुमी म्हाका पयल्या फावटी फिरगस दिवची पूण तुमी हांगा धाडटाना थंय कालें गेल्ले प्रॉब्लेम आसा सुनील प्रॉब्लेम आसात मागीर सुमार पाद्र्याबांनी आनी पुरा जायना म्हणून सांगलां हांवें न्ही वय सांगलां बिस्प सांगता तूं 23 पाद्र्याबा विचारचो त्या फिरगरचे वचूंक शनिवाराचो दीस गेलो पळयात तुमी सिच्युएशन फर्स्ट म्हज्यान ट्रम्प कार्ड खंय गे म्हूण सांगल्यार तूं गेलाय 8 इस्काल आसा 6 म्हयन्या भितर तें पोरनें बिल्डींग पोडच्यार आसा तें बांदिना जाल्यार इस्कालाचें लायसन कॅन्सल जाता यू नीड 70 lakhs जस्ट चिंत हांवें म्हजें एक आहलें पाद्र्याब जात्यात पयशे एक मागोवन वचो म्हणून आहलें जायते हे म्हजे वॅल्यूज आतां तुका एका फिरगेजेक विगार जावन धाडटात तुमी हसतात आतां पळोवन न्ही वय वय थंय पवनांतल्याक 27 लाख रुपया लोन आसा इगर्जेक ते सदां न्ही इगर्जे कडेन येवन विचारतात आनी तुका बोकऱ्याक वचून थंय आज भितर येला पयल्या फावटी विगार जावचो 4 वर्सांचो मात्र अनुभव यू हँडल एवरीथींग सोमारा भितर इस्कालाक अपॉयंटमेंट जावन टिचरीक हांवें डिपार्टमेंटाक करस्पॉन्डंट आतां पयलें काजीतोर म्हूण नांवां आहलीं न्ही आतां मस्त नांवां आयलीं म्हाका विगार करस्पॉन्डंट एडमिनिस्ट्रेटर पुरो आयले
पुरा नांवां फाटल्यान पडली म्हज्या आनी विकार जावचो न्ही हांव देखून पुरा पडल्या थंय वचून म्हाका चार्ज दिले कोणी ना चार्ज दिल्लो पाद्र्या बायक रायडीक आनी गेलोच कोणी ना एकलोच सांजेर रांदलां गी वाडलां गी खालें केलां काही ना कांयच ना तितल्यान जायचें जाल्यार एक ग्रूप आयलो फादर तुमकां गुत्तासाचे जावं पुरो जागृत करा अरे फाल्यां कॅन्डिडेट पुरो आमी सिलेक्ट करून दवरलां पोस्टाक तुमकां कोणाक सिलेक्ट करूंक ना अरे हेंच कॅन्डिडेट म्हणून आयलो वय गी म्हणलें विशय चुकत ना इस्कालाचो विशय सेमिनरींत कोणें शिकयला टिचरीक अपॉयंटमेंट करच्या विशयांत शिकयला हांवें सेमिनरींत ना शिकोवना कांय शिकोवना न्ही सांगूंक जाता इस्कालाचो विशय सेमिनरींत कांय शिकोवना सायबा म्हाका गोत्त ना रे बा म्हूण सांगूंक जाता सांगूंक जायना न्ही तुवें आन्सर करीत जेत तें जायत वय गी हांव पळयतां म्हूण सांगलें पळोवचें न्ही नाजाल्यार कशें पळयचें म्हूण आमकांय गोत्ता फस्टच तुका जायतें तो गेलो जायते आनी एक ग्रूप आयलो अरे आत्तां एक ग्रूप आयलो पळय त्या चेडवाक न्ही सिलेक्ट करूंक हें पयल्याच्या विगाराक आमी सांगलें तो आयकनातले जाल्यार गांठ मूठ बांदून गेला तशेंच 7 कॅन्डिडेट्स तुज्या हातांत आयले शनवाराचो दीस दुसरो दीस आयतार मीस जायचे सबस्टेशन आसा 18 किलोमिटर पयस आनी ताच्या उपरांत तुका 7 ग्रूप येताना 11 वरां रात जेवना कांय ना मोद्याकात वचून बिस्पाक एक फोन करया म्हणल्यार येवचे रावना न्ही आनकी येत्यात 11 वरां रातीर म्हाका बिस्पान सांगलें सुनील आमी आसा तुज्या सांगाता आमी आसा म्हूण सांगलें भारी धैर्यान बिस्पाक एक फोन केलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातात आतां म्हूण चिंतून राखूं ना कशें 11 वरां रातीर बांगील दांगलें कशें एकलोच बोल बेच्चाप्पा जायते कोणी ना थंय उलोवचें पुरो मलयाळमांच उलयतात कोंकणी उलयतात जाल्यार बिस्पाक फोन केलो हॅलो बिस्पानो हांव उलयतां कालें जालें सुनील कांय ना हांगा एका टिचरीक फाल्यां भितर अपॉयंटमेंट करूंक आसा खंय न्ही तें तूं कॅथलीक बोर्डाच्या सेक्रेटरीक फोन कर म्हणून कॅथलीक बोर्डाचो सेक्रेटरी आतां जाल्यार ताका गुंडयलें आनी ताका कितें बारी लेट फोन करताय हाका कोत्ताय म्हजी गत कितें फोन करताय कांय ना फादर हांगा एक अपॉयंटमेंट जावंक आसलें न्ही बिस्पाक आतां फोन केले जाल्यार तुका फोन करूंक सांगना फादर दया कर म्हाका एक बक्षी तुमच्या प्रॉब्लेमान म्हाका एक वण घाल नाका येदोळूच म्हाका पुरो जाला गुड नायट फादर पटकन धर परत्यान बिस्पाक गुंडयलें अलोशियस पावलाकच गुंडयलें तो पाद्र्या फोनूच काडना ताका समस्यांत हात घालूंक वचून नाका खंय फादर कालें करचें सुनील आतां रात जाली न्ही म्हाकाय कालें करचें म्हणून हांव मागतां तुज्या पासत बिस्पानी टक्क करून दवरलो दीस इज 11:45 राती आतां कोणाक पुरो विगार जावंक जाय तुमकां सी दीस इज द मोमेंट हांवें सांगलें इट्स अ फेस जर्नी तेद्दो म्हणशेर म्हाकाय हुनसाण लागून नातली जायते तेद्दो म्हणशेर म्हाकाय हुनसाण लागून नातली दीस इज द फर्स्ट टायम आमी वेतेल्या सेमिनरीक सदांय अर्द्या वराचें मेडिटेशन ताच्या उपरांत मीस टॉक्स रेतीर हें पुरो जावन आसलें इट वॉज एन एक्टिविटी फॉर मी म्हाका येदोळ पर्यंत चटवटिके जावन आसल्यो ह्यो संगती नाव इट हॅज कम द लायफ एंड एक्शन तुवें इतल्या वर्सां सेमिनरीन मागलाय न्ही वर्द मेळटाना तुका फिरगस दितना 33 वर्सां जाल्यार 33 वर्सांनी तुवें कालें मागलाय आतां म्हजें सवाल विथ दीस सिच्युएशन सी दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली दीस इज वॉट हें हांव सांगूंक आशेतां आज फर्स्ट टायम मागणेंच म्हाका जायचेच म्हणून
हेल्पलेसली कालेय वाट दिसनासतना 12 वरां रातीर आल्तारीर वचून दिंबी घालून वचून बसलो. कालें करचें म्हणून कळना. सी तुका पुरो वाटो बंद, तुका वाटो दाखयतलो बिस्प बंद, गुड नायट. सेक्रेटरी गुड नायट. फिरगसगार हांगा पुरा वाग राखून हाडल्या बरी आसात. तुका वेळ ना. रात फाल्यां आयतार सोमारा तुवें सांजे भितर अपॉयंटमेंट जावन दवरचें. तुका इस्कालाच्यो रुल्स एंड रेगुलेशन गंदा घाण गोत्तू ना. आर यू गोईंग टू गिव अप? दिस इज वॉट हांवें म्हजें सिच्युएशन सांगलें. तुमची घडितां असलीं कित्याक? असलीं घडितां येवन तुज्या जिणेक मारली जाल्यार मात्र तुका भावार्थ कितें म्हूण कळटा. अदरवायज नो, अदरवायज नो. सांपावलो घोड्यार तान फोडटा म्हणशेर वेतलोच. पडोवन जात्यात देखून तुजो दमास्कस शहर घोड्यार तान पडचें खंयच्या घडीत म्हूण तुका कळीत जाचें. असलीं घडीतां पडोवन उठोन आसा जाल्यार मात त्या वेळार सांगताय तुजो भावार्थ कितें म्हण. ना जाल्यार इट इज ओन्ली अ लेसन. कालें गो तें इस्कालांत वाचुल्लो पाठ मात्र. सी दिस इज वॉट. ताच्या उपरांत कालें म्हण जालें म्हणून हांव सांगूंक वचना. सी वन माय कन्विक्शन त्या दळा हांवें सांगलें म्हजो अनुभव सांगता. वॉट आर माय कन्विक्शन्स त्या दळा. वन थिंग आय विल टेल यू. सी कोण्णें तुका सोल्युशन दिवना, पूण तुका मोतीक उजवाड दिलो त्या संदर्भार येदोळ पडच्यान चिंतलो म्हाका सेमिनरीन टॉप मार्क आसात, शिकपांत टॉप मार्क आसात, खंयचें सिच्युएशन टॅकल करयत, खंयच्या मनशा कडेन उलयत. आय वॉज थिंकींग इन दॅट लायन. नाव आतां खंय गेलें तुजें? म्हज्या कडेन इन्फ्लुएन्सल मनीस आसात. वा कालें जाल्यार बिस्पान म्हाका सोडून घालना म्हणलां. म्हाका तांची वळखा हांची वळखा. वॉट इज हॅपनिंग नाव? तुजें लायफ तुवें जियोंक आसा. आनी एकलोचो भावार्थ पळोवन तुजो भावार्थ म्हणून तूं सांगूंक वचना काय? तुज्या भावार्थाची दृढता तुवें जळोवन घेवंक आसा. वन थिंग म्हाका समजलें. When all the doors are shut, God can open a window for you. तुजी पुरा दारां थांगतना देव तुज्या खातीर जनेल उक्तें करता. When you surrender. खंयचे दिसा हांवें म्हज्या कडेन पुरा गेलें म्हणून थंय हांव केदाळा आलतार. आय टेल यू हांव सुमार एक 20-15 मिनटां बसलां वता. हांव पुरा सण जावन आयलो. एग्जाम बरयला, हांगा तान जर्नी केल्या, थंय आयला. उठताना हांव फस्ट टायम थंय तबेनाकल आसा. हांव हांगाच न्हिदोन थंयच आड पडलो, थंयच आसा. उठताना ऑलमोस्ट इट इज 3 o'clock. बट त्या न्हिदेक ही अर्थ आसा. त्या वेळार तुवें न्हिदिल्ल्या आल्तारीर जर तर तूं त्या वेळार न्हिदलाय वा ह्या सिच्युएशनार तूं पडलाय, तुज्या न्हिदेक ही अर्थ आसा. तोच तुजो भावार्थ. आय टेल यू शॉर्ट करून सांगता हांव. सकाळी हांव असो तेदो म्हणसर कांय घडूना. जायते अशें जालां मिसाचें तेंच चिंतना देवा म्हज्या कडेन आनी खाली म्हज्या कडेन 24 hours उरल्यान. 24 hours उरल्यान. म्हजो कंपॅनियन वर्द मेळ्ळलो ट्रिवेंड्रमाचो एकलो म्हजो क्लासमेट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅन, यू आर इन अ पॅरीश इन कासरगोड इट सिम्स नाव म्हणून म्हाका फोन करता मलयाळी. हांवें ताका तें कांय म्हणून हांवें ताका इमिडिएटली सांगलें डोंट वरी मॅन. ताणें म्हाका एक सोल्युशन दिलें. सी इट वर्क्स. बोर्ड मेळ्ळेल्याक ताणें म्हाका येदोळ फोन करूं ना. जायते हांव कासरगोड येवन पावलां म्हणटना ताणें म्हाका फोन केला.
इमिडिएटली 5 मिनटां भितर ही गिव अ व्हेरी शार्प आयडिया अँड सोमारा सांजे भितर द प्रॉब्लम इज सॉल्व उरलेले संगती आसले सी दीस इज वॉट देखून रेतीर आमकां मस्त चड गरज खाल्या म्हूण सांगल्या आमच्या जिणेंत केदाळा रावून देवाच्या दृश्टीन तुजी घडीत केदाळा पळयताय तवळ तुका खंडीत जावन हाची गरज आसा देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी रेतीर म्हूण एक्टिविटी चडोवन व्हरच्यो नाका ताच्या बदलाक तूं विचार म्हजो भावार्थ कितलो हाच्या मरिफात गुंडायेक वेतया म्हज्या भावार्थाच्या पयलीं कितलें देवाक लागीं जातया म्हजी जिणी जियोंक तुमकां गोत्ता संप्रो काल थावन एका वॉट्सॅपाचेर उद्यावरचें एक जोडें देवादीन जालां तुमकां गोत्ता संप्रो पळया समटायम आदले दिसा पती हळे काल तिचो पती देवादीन लॉरेंडस देवादीन जालो बट खंयचेंय सिच्युएशन आसूं दी यू गॉट टू फेस युअर सिच्युएशन विथ फेथ तुज्या कडेन भावार्थाची सकत ना तुजी जिणी फेस करूंक तुका जायना मॉडर्न क्रायसीस इज दीस हांवें पळयल्या प्रमाणे पळया आमच्या तरणाट्यांक पळया तांकां शिकप दिवना गी तुका आसल्याच्या की चड शिकप ताका आसा ताचे अर्निंग्स पळया वर्साक 4-5 लाख रुपये म्हणी ते जोडतात तुज्या कडेन म्हणी लोन तें हें केल्लें म्हणून पयशे भरूंक पयशे नातले तें कितें म्हणें आसा गे ना पूण कित्याक तरणाट्यांत जायतीं सुसायड्स घडटात तुजें लायफ फेस करूंक तुवें जोडकाण घेवनाय सांबाळाच्या मात्र जोडकाण घेतलें येदोळ पर्यंत सांबाळाच्या मनशाक जावं कोणाक जावं जर तर भावार्थाचें पॉयंट ताच्या जिवितांत घडोवना तुजें लायफ पयशे आसून तुका कांय करूंक जायना वेरी क्लियर देखून तुज्या पयशांक आनी भावार्थाक केदाळेर लिंक हाडूना तुजे कडेन आसले ते पयशे जावं पुरो कितेंय जावं पुरो तुज्या भावार्थाच्या वाटेर ते आडकळ येनासतना पळय देखून मागण्यांची जिणी भोव गरजेची हांव केदाळारी सांगना तूं कितलो लांब मागणें करताय म्हूण विचारना कितल्या मागण्यांक हजार जाताय तेंय विचारना ताच्या बदलाक म्हजें सवाल त्या मागण्या मरिफात म्हजो भावार्थ कितलो हांवें घट करून जियेलो फाल्यां सकाळीं म्हज्या जिवितांत आनी एक घडीत घडटा कालें म्हण देता तें फूड करूंक म्हज्या कडेन भावार्थाची जाप आसा गी भावार्थ आसा जाल्यार मात्र पडुल्ल्या कडेन थावन तुवें परत उठ येत हें आमी उडास दवरचें हें उडास आमी दवरचें देखून पयलें टॉक लागीं हांव मुक्काल घंटो उलयलो तुमच्या कडेन हांव उलयतां तुजें मागणें आनी रेतीर कित्याक गरजगी म्हणून हांव उलयलो आनी उलयलो खंय थावन भायर थावन उलोवन हांव खले 1-2 स्टेटमेंट हांवें केलें जाल्यार हांवें सांगलां कितें हांवें एक्सपिरियन्स केल्लें तें हांवें तुमचे कडेन वांटून काडून घेतलें देखून बायबल कोट करते वचोना आमकां कोट करूंक थंय हांगा आसात म्हूण गोत्तात पूण तें कोट केल्लें म्हाका जिणयेक लागतना तें कितलें उपकारा पडटा त्या पवित्र पुस्तकान बरयल्लें म्हजी मेमरी टेस्ट करूंक न्ही हांगा थंय आसा थंय हांगा आसा हें तें बरयलां ह्या वळींत हांगा बरयलां न्ही तुका एक ल्हानसो शब्द तुज्या जिणयेक जाप दिवंक कळ्ळो जाल्यार तुज्या जिणयेची घडीत घडटाना दॅट इज फेथ
देवाच्या उतराची गरज आमकां थंय. आमी एक गीत गावया. Palm Sanku तुमच्या गिताबुगांत 49 49. उभी राहूया. या संसारात हांव आसतना मुझे खातीर जेसू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका. या संसारात हांव आसतना मुझे खातीर जेसू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका. वारें जावं वादळ जावं लारां आयल्यारी मुझे संगी जेसू आसता बेना म्हाका. वारें जावं वादळ जावं लारां आयल्यारी मुझे संगी जेसू आसता बेना म्हाका. दर्याची लारां थंड केल्लो जेसू संगी आसता बेना म्हाका. दर्याची लारां थंड केल्लो जेसू संगी आसता बेना म्हाका. या संसारात हांव आसतना मुझे खातीर जेसू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका. पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेसू आसता बेना म्हाका. पिडा शिडा कश्ट नश्ट म्हाका आयल्यारी गुण करसो जेसू आसता बेना म्हाका. मुच्या चिनीन जेसू आसतना कितेंच भेना म्हाका. मुच्या चिनीन जेसू आसतना कितेंच बेना म्हाका. या संसारात हांव आसतना मुझे खातीर जेसू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका. हर एक दीस आनंद म्हाका. हर एक दीस आनंद म्हाका. देखून बसया. चडी जावन आमी उलयतना एक विशय सांगचो खंयचो की म्हणल्यार म्हाका कठीण राग येता. राग एक चडवंकच म्हाका जायना. कित्याक येता म्हणूनय कळना. देखून सेकंड टॉक म्हजें लागी लागी एक 20 ते 25 मिनटां मिसाच्या पयल्यान
रागाची टॉपिक इल्ली मोगान उलयता जायत गे रागा विशयांत इल्लेशें आमी समजून काडया सवाल जराल रितीन हांवें विचारचें वेदर एंगर इज गुड ऑर बॅड राग बरो की पाड हा हा दोन दोनीर पांय दवर नाकात आतां तिशीन लोटून घालता एकच जावन ना जाल्यार इशीन लोटता तुमकां राग बरो की पाड आ एक एक पुटी बरो ये देवा म्हज्या एक पुटी म्हाका राग आयलो लगाड काडलो एकल्याक वचोन काडलेंच एक एक पटी आतां बरो की पाड आतां पाड मो आं केदळा बरो तुमी हुशारात कोंगण्या मरी कांय उलयनात आतां आतां वगत रावतात करता लेट्स सी जायत गे रागाची टॉपीक आमी इल्लीशी काण घेता देखून हांवें सांगलें ट्रेडिशनल टॉपीक कालीन चडीत जावन आमी उलोवच्यो त्यो हांव काण घेना ही उलया भारी इंट्रस्टींग टॉपीक जायते आम पोरो जुनाच्या एंडाक दुबाय आसलो रेतीर दिवन आसलो दुबाय 3 कडेन आसलो थंयसर रेतीर दिवन तरणाट्यांक एक टॉपीक हांवें दिली हांव खंडीत जावन ती टॉपीक हाडटां ही टॉपीक आयकून चिंतून हांसो येतात खंय घरा भितर मागीर घरा भितर हर एकल्यानी उलोवची रेतीरेची उरलेले टॉपिक्स उलोवनात ही रागाचीच टॉपीक उलोवची खंय आनी राग आयले जाल्यार जोर हांसूंक सुरू करचें म्हाका मागीर येता SMS येतात ओ ना नो प्रॉब्लेम आमी पळया आमकां गोत आसा राग एक ह्युमन रिएक्शन न्ही गे आमचो एक बोगडांचो विशय आमी एक्सप्रेस करची रीत न्ही गे ताका राग म्हणटा आतां हो राग म्हणचो विशय आसा पळय 2 रितीन आमी एक्सप्रेस करयत एक पॉझिटिवली सकारात्मक रितीन नेगेटिवली आतां राग येनातलो कोणी आसा हांगासर राग येनातलो कोणी ना जाल्यार समाय ना म्हूण अर्थ तो जायते तो समाना म्हूण अर्थ जायते समाना म्हूण अर्थ तो राग येना जाल्यार पूण राग येता तो राग आयिल्लो कसो एक्सप्रेस करताय ताचेर वंदन आसा जायत गे तो राग मनशाच्या जिवितांत आसचोच मनशाच्या व्यक्तित्वांत आसचोच पूण आमकां गोत आसा उदक वळोन येता ताका डॅम घालतात डॅम घालून थंयच्यान हळतार फ्लो जावन तांचो करंट उत्पादन करतात ही एक रीत करेक्ट गे एकच बडी सोडचें आसली घरां पुरो मारून गेले सेम उदक सेम पूण त्याच उदकांत एक कडेन थंयसर कृषीक इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन केल्या आनी एक कडेन हांगा पुरा देसवाटी जाला त्याच उदकांत जावंक साध्यता आसा तशें पयलें पवित्र पुस्तकाच रागा विशयांत काल्यां सांगतात रागाचेच 1-2 विशय पळय आमी थंय इल्लेशें चिंतया आमी चडीत जावन राग मात न्ही राग ताका खंय म्हणून आमी सांगता एक विस्व धरता आमी खंय ताका ना राग हळे हांगाच खंय नाकार राग म्हणल्यार आमच्या सगळ्या विश्वां पैकी मुखार असो पार्ट खंयचो करेक्ट बेश्टे नाकार म्हणून ना जायते आमच्या कुडीच्या सर विश्वां पैकी मुखार फेस हांवें सांगचो मुखार असो पार्ट खंयचो नाक थोड्या जाणांक आजूच कळ्ळें गे म्हण न्ही आतां चॅक करत्या थोड्यांना तोंड गया नाक गया म्हूण अशें कर ओके इट्स नाक जायत गे नाकार राग म्हूण सांगल्यार ना तुज्या नाकार राग म्हूण सांगल्यार कालय तुवें क्रिया दाखोवच्या पयलें मुखार तुजो राग दिसता देखून ताका मनशाक आमी कालें सांगता नाकार रागाचो मनीस म्हूण आमी ताका आपयता आमच्या म्हणण्यांचें पुस्तक आसा प्रोवर्ब्स 14 चॅप्टर थंयच्यान 17वी वळ रागा विशयांत कालें सांगता पळया तुमच्या कडेन हांगा कोणा कडेन आसा की
ओके आयक गोवन जायती गी हांगासर ऐका आमचो रेफर करता नाकार राग आसलोलो मनीस मूर्ख करण्यो करूंक आराम करता राग आसलो मनीस नाकार राग आसलो मनीस द बिगिनींग मूर्ख करूंकच सुरू करता नाकार राग काणयोन गोंचो मनीस जायते राग आसलो मनीस म्हणना तो नाकार राग काणयोन गोंचो मनीस मूर्ख करण्यो करूंक भायर सरता आनी ताणें तो राग दाखयलो पळोवन तो द्वेशाक कारण जाता प्रोवर्ब्स तुमी वाचलें जाल्यार मेळटा मुन्याचें पुस्तक चॅप्टर 14 वर्सेस 17 देखून जाकोब काले म्हणटा ताका ऑपोजीट म्हणटा जाकोबाचें पत्र तुमी वाचलें जाल्यार चॅप्टर 1 वर्स 19 देखून आमी कालें करीचे गे म्हूण तो सांगता मनशान जायचे आयकोंक सुटसुडीत हें कित्याक गे म्हूण हांव तुका मागीर सांगता आयकोंक सुटसुडीत उलोवंक सवकास पूण राग येतना आमी उलोवचें सवकास रायट तुमकां कळ्ळें हांवें आनी सोडयचें म्हणना तुमी हुशार आहात थोडें हांवें सांगच्या पयलींच कळटा तुमकां न्ही गे इज अ प्रॅक्टिकल न्ही गे देखून मनशान जायचे आयकोंक लिसनींग तसो प्रभाव पडचो राग येतना खंय म्हणल्यार तुज्या लिसनींग आयकोवच्या सक्तेचेर पयलो प्रभाव पडटा देखून तसो आयकोंक द इम्पॉर्टंट वर्ड इज आयकोंक ह्या वेळार आयकोवचें एक झिरो जायते राग येतना आयकोवचें झिरो सवकासय झिरो जालें उजोच पेटलो हांव ताचे सायकोलॉजिकल आनी तशेंच उरले इम्प्लिकेशन्स मुखार हाडटा तुमकां देखून हांवें सांगलें सोडयता हांव मागीर बरीकन टॉपीक सोडयता हांव पूण पवित्र पुस्तकांत थोडे शब्द आमी शीत वाचून बेचे न्ही देखून नाकार राग काल्याक म्हूण सांगता नाक काल्याक तो यूज करता हांवें सांगलें मूर्ख काल्याक यूज करता आयकोंक सुटसुडीत जायचे खंय त्या वेळा कांय आयकना सुटसुडीत काल्यांत डशीम डिशीम 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 तंतू सुटसुडीत त्या वेळा काल्यान जाता युअर हार्ट ओवर रुल्स द मायंड राग म्हणल्यार कालें तुवें काळीज काल्यान जाता तुज्या तकले वयर तुजे बोगडां वयर वचोन रावतना तुजी तकली तापता तुळू भाशेन बारी बरो एक शब्द यूज करता हय तगड बेच्चा म्हणटा तांकां अरे आत्तां तुमकां करेक्ट ती भास यूज केल्यार मात कळटा दिसता न्ही तगड बेच्चा म्हूण सांगतात तगड बेच्चा म्हणल्यार कालें तगड तक्षण तापता रायट तगड बेच्चा म्हणल्यार कालें तक्षण उज्यादोर घडये भितर तापता हात दवरूंक जायना त्या वेळार घडये भितर नेवचें वेगीन तगडच हांगाचे मार्बल स्टोनांत ते तापोवंक वेळ काण घेता हे पटी तापलें जाल्यार हे RCC बिल्डींग राती 1 वरां म्हणसरी हुनूच आसता पूण तगड तशें न्ही तगड एकच पटी सुर्क सुर्क जायते घडये भितर नेवता देखून तांकां तगड बेच्चा म्हणटात हांगासर आयका कित्याक मनशाचो राग आतां देवाच्या नितीवंतपणाक तो आड वेता देवाचे कॅरेक्टर आसात पळय देवाचे बरेशे गूण ताका आड वेता तो राग तें तो जाकोब भोव आपुरबायेन सांगता आनी तो सांगता एंड करता ताचें असले मेळेपण आनी खोटेपण जाता तितले बेगीन पयस कर साद्या भशेन तो बरयता जाकोबाच्या पत्रांत व्हडली थियोलॉजी तें हें समजून काडूंक असाध्य जाता साद्या भशेन बरयलें
स्थित हांवें सांगता सांगतानाच समजोवचें थोड्या फावटी पवित्र पुस्तकाची उतरां ताच्या बॅकग्रावंड काडलें तें काडलें हें काडलें म्हणून समजून काडचें पूण जाकोबाचें पत्र वाचतानाच तुका भोव अपुरबायेन समजाता कित्याक म्हळ्यार आमची गत तीच तशें जाल्यार आमकां बेगी समजाता आतां कालें सांगता म्हणून हांव चड वेळ फाड करनासतना एक सायड एचूर कशीक दवरता हांव आतां रागाची इमिडिएट राग घेवची ती सोडची आमकां गोत्त आसा थोड्या फावटी राग बरें आनी वायट म्हूण आमी सांगलां आमकां गोत्त आसा एक भुरग्यान चिंत्या वचून एक बोडी काडून उज्या कडेन खेळती आसा त्या दाडा दोळे सण्ण पळयले रागान इज इट गूड रायट दॅट इज कॉल्ड वॉट मेडिसिनल एंगर भलायके बरीत राग तो ताका काले म्हणटा आमी भलायके बरीत राग आतां त्या भुरग्याक तुवें दोळे सोडले वा टप्प करून चिक्केशा रागान मारलें काल्याक त्या भुरग्याक उजो लागाचें म्हणून इट इज कॉल्ड मेडिसिनल एंगर देवाचो राग केदाळारी काले इट इज ऑलवेज देव क्रोधान भरता तंतू भरता गॉड्स एंगर इज ऑलवेज मेडिसिनल तुझ्या कडेन मेडिसिनल राग आसा नो प्रॉब्लेम तुका आनी हेरांक डिस्ट्रॉय करचो राग आसा जाकोबाचें पत्र एप्लाय जाता तसलें मेळेपण तसलें खोटेपण आतां तूं पयस राव देगे ओके आतां व्हेरी इंट्रस्टींग ही टॉपीक पवित्र पुस्तक उलयता खंयचें गे म्हणून सांगल्यार राग उलयतना हांगासर पवित्र पुस्तकांत उलोवचें देवाचें उतर कालें म्हणल्यार जो कोण रागार रावता ह्या टॉपिकाचेर हांव चड स्ट्रेस दिता वन हू रिमेन्स इन एंगर रागार रावता चिंत्या हाणें व्हडलो गालाटो करूं ना कांय करूं ना पूण भितरल्यान शिजोवन दांत वोंट बनूनच आसा कितलीं दीस कितले वर्सां कशी नासतना दॅट इज कॉल्ड रिमेनिंग इन एंगर रागार रावचें म्हणल्यार हें घडयेक राग आयलो गेलो तो कंट्रोल केल्या जाल्यार बेटर गूड जायते बट पवित्र पुस्तक उलयता खालें म्हणल्यार वन हू रिमेन्स इन एंगर रागार रावता त्या विशयान आतां पळया द सायकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंगर आतां पळया आतां एक एक संगती हाडटा रागाची घडी पळया कितली कठीण गी म्हूण पळया त्या वेळार तुमी फिजिकल इफेक्ट्स आतां फस्ट ताच्या कुडीचेर पळया एक एक कुडीचे विश्वे हांव आतां काडटां त्या वेळा भायर हाडटा युअर आयज काडया आतां न्ही आतां राग दाखयचे न्ही कसो आय सायबा कालें आसा सायबा तुका येवंक जायना आमी अशें सादें उलयता आतां हांव म्हाका रागाच्या वेळा येता वो येताना वेळ जालो म्हाका एकलो रागतलो तो गेलो म्हाका चुकोवन गेलो तो आतां काल्याक गी राग आयला म्हाका चिंत्यांक खंयचो गी एक विशेश घडला म्हजे दोळे कशे उलयतात त्या रागाच्या वेळार हे देवा साधारण इंडियाचो फ्लॅगच व्हडलो कितलो जाता तितलो व्हडलो जाता सी द शार्पनेस ऑफ युअर आयज तुका इतले दिसा तिका दोळे पिडी 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 अशें सदां राग येतो ना अशें कर नेम्मा निम्मा कण्ण इश्ट दೊಡ್ಡದುಂಟು अम्मा म्हणून सांगूंक धाकट्यार खंय पळयलें जाल्यार ना जाल्यार कळना अशें करून दोळे सोडणं अशें करून उलोवचें हें पळया तुमचे आयब्रू शेप केले जाल्यार गतच गत कितल्या वयर वचून बरें सोबीत दिसतात गो ते देळा हां आनी थोड्या फावटी फेशियल केल्ले त्या देळा बारी सोबीत दिसता तोंड जायते तांबडे तांबडे टोमॅटो बरी दिसता सो आयज तुजे उलयतात ह्या रागा वेळार एक एकच फिजिकल संगती पळया थंयसर तुजे आयज डू यू नो तुका कळना तूं कितलोय राग येवन दी तुजो राग येवन दी तो रागान जाप दिवन दी वा शिजोवन काण गे युअर हार्ट बीट इमिडिएटली तशें बीट्स चड जातात
ब्लड प्रेशर तुजें फ्लो जावचें फास्ट जाता हय रागान तो पळय तांबडो जालो पळय म्हणटा तांबडो जालो म्हणटा कालें इट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्क्युलेशन अँड द हार्ट बीट जितलें हें जाता की तुका पंप करूंक ताका पोवना तुज्या रागाच्या जस्ट पळय एक इमोशन तुजो कसो तुज्या कुडीचेर प्रभाव घालता पळया तूं चिंताय की हो राग असो जियेत आसतना असो करता आसतना तुज्या हेल्थाचेर तो प्रभाव घालना म्हूण चिंताय की तूं डेफिनेटली येस नेक्स्ट ब्रिदींग नॉर्मल आसलो थंय दवरतना थोड्या फाटी इतलोच लाडाय जावचें आनी वती पिसोवन रिकोण अशें दोन ओ देवा न्ही यू जस्ट गो बॅक वेर यू हॅव ऑब्जर्व दीज थिंग्स ब्रिदींग पळय सी द ब्रिदींग तुज्या लंग्सांक सफिशियंट ऑक्सिजन पावना तूं यू आर स्ट्रगलिंग टू टेक ब्रेथ तूं इतलें वयर पोंदा जाताय पळय तुज्या ब्रिदिंगाचेर उलोवणें सी ऑल दीस तुजे बॉडिली पार्ट्स फिजिकल पार्ट्स तुजें उलोवणें ह्या वेळा हळतार उलयतलो एका 5 सेकंदांनी दडबड करून असो उलयता की दांताचो सेट आसा जाल्यार उचलोन अर्द किलोमिटर पयस पडाचें ताचो सो तुजें फिजीक सगळी उलयता तुजी बॉडी सगळी उलयता तुजे पांय ना जाल्यार पांयां गांठी म्हणून अशी चोरून नाल्यार राग येता इतले मुणी करता वय गे त्या दळा बेस्ट फिजिओथेरपी राग हाडची ऑटोमॅटीक फिजिओथेरपी जाता त्या दळा आं पांय गांठीचें दूख त्यो पुरो आसा जाल्यार हालना न्ही त्यो तेच्या दाक्तरान दर अशें करून वयर सकयल हाडीचे न्ही राग हाडयचे त्या दळ ऑटोमॅटीक हालता भितरल्यान भायर पुरो हालता देखून हे उलोवणें कितलें फास्ट पळय व्हेरी इंट्रस्टींग पळय आं सायकोलॉजिकली कालें जाता गे म्हणल्यार तूं हें उलोवचें तें हें पुरो आयकोवचें पुरो बंद जाता आनी तूं कालें करता म्हणल्यार तुजें अवेरनेस चुकता त्या वेळा म्हाका बरी एक पाटी बरें गोत आसा एक लढाई जाताना हांव कुशीन थंय रावून आसलो वो सांगते ताका तूं रागान बोबाडताय काल्याख्या म्हणून वो सांगता हांव खंय बोबाडताया हांव वगोच आसाया हे देवा सी व्हॉट इज ही सेइंग हांव खंय बोबाडताया हांव वगोच आसाया इतल्या गट उलयले जाल्यार फोनाची गरजच ना उडपी मनशाराणें बोबाटल्यारच भोंवत्या ते न्ही तुजें उलोवणें पळया त्या दळा शब्दा वयर शब्द काले वर कितले वर्त तुजें उलोवणें तितलें भास तुजे कुडीचे विश्वे हर एकाचो वेग चडटा तुजो हात येदो मनशार थंय हेचे थंय थंय दवर म्हणटा हें काय ना ठडक कर हांगा हे हाड निकळून वचून थंय पडायचें थंयच्यान सडाक कर तुजे मुमेंट्स पळय थंय टाक अशें दवर तुज्या हाडत्यार घाल तें उतरां बॉडीली जस्चर्स सगळे तुजे ह्या रागाच्या वेळा कुडीचे जस्चर्स तुजे हात पांय लेट मी गो टू द सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स आतां पळया तुवें रागान अशेंच रावलाय हें घडीत खंय घडलें तुका त्या दिसा Will you have a peaceful sleep? त्या दिसा तुका न्हिदल्या ना जाल्यार न्हिदोन पुरासणेन 10 मिनटां भितर च्या न्हिदलाय तिच्च लढाय तेंच ताणें उलयल्लें चड उरलें 24/7 फिल्म गुंतेया कितले जाण आमी सांगतात ताणें म्हाका तें सांगलें ताणें तें उतार सांगलें कितले गे वर्सां उपरांत तूं सांगते आसाय तुजी न्हीद यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड्स अगेन अँड अगेन खंय
खडपाचेर बरयल्ल्यान जाल्यार वसात हे पुटी हांगा भितर काण घेतल्यान जाल्यार पळय तें भायर घालूंक बारीकस सायकॉलॉजिकल तुज्या रागाचो संदर्भ पळय. थर्ड थिंग तूं उचांबळ त्या वेळार युअर मायंड हार्ट बॉडी तुवें करची डिसिजनां तुवें दाखोवचें रिएक्शन सगळें तुका उचांबळ करून घालता त्या वेळार. तूं कोण कालें करताय तुजें अवेअरनेसच तुज्या कडेन ना त्या वेळार. तूं कालें करताय म्हणून तुका गुर्त ना त्या वेळार जावं पुरो द स्पर ऑफ द मुवमेंट वा थोड्या वेळाक जावं पुरो तें. आनी थोड्या फावटी असो परिणाम कितलींय वर्सां. आतां पळया थर्ड पार्टाक हांव इल्लें शॉर्ट करती आसा. नाव देर इज अ वर्ड कॉल्ड इन सायकॉलॉजी. ह्या रागाचे संदर्भ आतां चिंतया. म्हाका म्हज्या व्हडल्या भावा कडेन लढाय जात्या तोंडान हातान आनी पुरा कालें अशें अशें करून दाखयल्या वचून आमकां मारून पडोवंक जायना न्ही. थोड्या फावटी मारून पडटात तें सोडया. आतां वान पडूंक जायना तोंडान मारून घालूनचें पुरो जालां. तुका मांडो फोडटा तुजो तो फोडता पुरो सांगून जालां तोंडान बट फिजिकली वचून ताका घालूंक जायना. आतां तें घडीत जावन हांव भायर वेते वा भितर वेते म्हूण चिंत्या. देर इज समथींग कॉल एक सायकॉलॉजिकल टर्म यूज करता दोन्ही शब्द यूज करतात ते विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑर डिस्प्लेसमेंट. उदाहरण दिता इंग्लिशाचे शब्द तुमकां साद्या रितीन हांव सांगूंक आशेता. चिंत्या हांगा आतां घडीत घडलें मांडो फोडटा तें फोडटा हें फोडटा म्हूण शीद ताच्या उपरांत तूं खंय गेले किचनाक गेले. किचनाक वचून थंय 2 हांडयो आनी इल्लेशें उदक टाक टाक करून आतां तुजो राग आतां त्या मनशा वयर दाखोवंक जावना तुका. तूं आतां रिप्लेसमेंट ऑर इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट म्हूण सांगताय वेताय. तुवें वचून ती एक टॅप एक रागान गुंडयले टॅप कुडके जावन बुस्स करून तुज्या आंगार उदक उसळ्ळें. येस पळया ती एक टॅप निर्जीव वस्त. तुवें अशें गुंडयलाय गी एकच तुज्या बोटाक ताचे काले टॅपाच्या लागून हांगा रागात येवंक सुरू जालें नाल्यार टॅपच कुडके जावन पडली. आतां तितलें जालें की मोड्यां खंयचें म्हणलें थंय हांडी व्हरली हांडी काडली त्याच टॅपात हाडून सोडली ताच्या वयल्यान. ती हांडी वो त्या कुसल्या मोग्यावर करून तुका पडोवन आसता. See, this is called displacement of your anger. पळय हरी इल्लेशें उडास काडा थोडे फावटी राग येयले थोडा कालें पुरो दोळ पिठो केला आनी पुरो म्हूण इल्लेशें दामतोणी कालें ताणें सांगलें दामतोणी कितले फावटी काडून उडयल्या मागीर कोल्या बरी लो वचून ती 3 चरण हांगा दवरची मर्यादे ना आमकां. सी दीस इज वॉट ऑर चिंतया तुजी मारी नाका कांय नाका हांव भायर सरलो म्हणून सीदा गेलोच जायते. हांगा लढाई गोबायलांक कालेंगी लढाई जाली बुटलो भायर जावन गेलो. थंय तान वेता आसतना मेठार पेटो न्हिदोन आसा काडले ये कोट दिलो तो पेटो खंयो 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 ताका विशयच गोत्तना तो न्हिदोन आहलो हांगा काडलो पेट्या दिलो. मुखार वेताना एक बाटी आयली ताका गेली की बाटी 4 कुडके जावन वचून थंय बांयत वसळून पडली. सी तुजे मुवमेंट्स पळय त्या रागाचो वेळ. केदाळा वन रिमेन्स इन एंगर रागा रावता इट कन्वर्ट्स इन टू रिवेंज. येस तूं तो जाता तितले बेगीन जाल्लें घडीत तें एक्सेप्ट करनाय प्रॅक्टिकली. जाकोबाच्या पत्रान रागा रावंक सवकास म्हूण बरयल्लें ना तुज्या रेतीरेन तुवें आयकोन आतां 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 तें काडून उडय आतां तें मागीर पळया तें मागीर नॅक्स्ट रेतीरे वयता पळया. वॉट आर यू टॉकिंग अबावट कालें उलयते तूं.
तुका देवाच्या मुतार थंय आसलें इतल्या पटी आयकल्लें आतां तुका गरजे पडना. देवाच्या उतराक आनी तुज्या जिणयेक लिंक ना जालें जाल्यार फॉर वॉट इट इज, कित्याक तुका? तेन्ना हांवें सांगलें वन हू रिमेन्स इन एंगर, तो चडीत वेळ राग दोन काडटा फारीकपणाक तो टर्न जाता आनी संदर्भ सोदूनच आसा. पवित्र सभेच्या पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या थोड्या संगतीन आतां पळया पवित्र पुस्तकाचें शिकवण हांव नीज अर्थ त्याचो बरोबर सोडून सांगता तुमकां. रागार रावता ताका खंय व्हरीचें म्हणटा पळया पवित्र पुस्तक आतां. जो कोण रागार रावता ताका खंय व्हरीचें कालंगरीचें सोल्युशन्स नाव. जो कोण रागार रावता कालंगरीचें ताका बतो ना ताका निती सभेच्या मुखार व्हरीचें वन सोल्युशन रायट गे ओके. ताचे पयलें आनी एक सोल्युशन तो दिता खंयच्या कोत्या बरें करून तुमी एनालिसीस करा. एनालिसीस म्हणल्यार बरें करून ध्यान करून तें चिंता. आतां चूक घडिल्ल्या तक्षण कालें जाताना चूक घडची न्ही गे थंय. चूक घडटना फर्स्ट स्टेप केली. चूक घडटा आसतना पयलें तुजे मोदेगात आनी ताचे मोदेगात फर्स्ट स्टेप करेक्ट गे. नो अदर पर्सन. चिंत्या तो राग आयलो रागाच्या वेळ जालो टेक टायम त्या रागाच्या वेळार तूं सोल्युशन करूंक गेलें जाल्यार आनी चडच जावचें. रिमेन कूल त्या वेळार मौन राव. ताच्या थोड्या वेळा उपरांत एक फावो तो वेळ सोदून काड त्या व्यक्ती लागीं तुवें बसाचें. यू हॅव टू सिट अँड लिसन फर्स्ट. आयकोंक नाव इट कम्स. आयक पयलें तुज्या आनी ताच्या मोदेगात. पयलें दोगूच जाणां बसून कॅन यू सॉर्ट इट आउट. होडलो तुजें हांगा तगड बेच्च्या जाताना हें बंद पडलें हें डोर घाल्लो आतां हेंय उक्तें कर हेंय उक्तें कर. त्या व्यक्ती संग आतां बस तुज्या आनी ताच्या मोदेगात. फर्स्ट सोल्युशन चिंत्यान व्हडले प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे बरें दिसना. आनी एक व्यक्ती काड. आतां आय एम व्हेरी केअरफूल हियर. थोडे जाण आनी एका व्यक्ती हाडटात आनिल्लें उज्याक तेल वचच्या व्यक्तीक हाडटात. बी केअरफूल हियर. तुवें हाडचो आनी एक व्यक्ती तुमच्या दोगांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावं पुरो लग्न जिवितांत वा खंयच्याय संदर्भार तो इल्लो मॅच्युरिटी आसलो आनी तुका कुमोग करता. तुमकां दोगा जाणांक आयकून तुमकां कुमोग करचो व्यक्ती हाड. डोंट गेट टॉम डिक अँड हॅरी. जस्ट म्हाका एक वळखीचो हा ताच्या कडेन हा म्हणून मागीर नागी गम्मत हा. थोड्या फाटी आमच्या दोगांचे प्रॉब्लेम सोडयान ताणें खाल्याक तशें म्हणलें म्हणून ही दोगी जाणां मागीर ताच्या वयर ताच्या कंटिन्युअस एक तुमी फावो तो व्यक्तीक सोदून काडूं ना. तो कोण म्हाका सांगूंक कितल्याक आसांचो. हां हे सगळे शब्द वापरल्या मात ताका अर्थ आसा इल्लो बर्म आसा. आमचे पुरा सदां म्हणचे आमच्यो आमकां सायबिणीची लदीन जातात त्या जेजूच्या पवित्र काळजाची लदीन जाता ह्यो लदीण्यो बऱ्यो शिकल्यात आमी. ह्यो लदीण्यो तो कोण ह्या कासांचो. मागीर आमकां कन्नडा भाशेन मागीर बरे बरे शब्द आ म्हाका ई म्हाका डॅश म्हाका गोता न्हू तुमकां. आ म्हाका ई म्हाका डॅश म्हाका म्हणल्यार गोतात न्ही. हे पुरो बिट्ट स्थळ तुमी सांगलें कालें म्हणून उडास कर फिलअप करून सोडल्या जाल्यार जायते. ओके रायट. आनी एका व्यक्ती हाडटाना जागृतेन तिसऱ्यान तो सांगता पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक टेक सम व्हेरी गूड बरे मनशांक हाड. हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे मनीस हाड.
नेवर इट सेज बायबल ताच्या वयर राग काड फारीकपण काणगे म्हण तुका सांगना. आफ्टर ट्रायींग एवरीथींग पुरा करन मागिरी तो आयकना जाल्यार काले म्हणटा पवित्र पुस्तक काले सांगता कोट करूंक मात न्ही आतां गोत्ता सजे तुका काले म्हणटा तो एक अनबावरत्या बरी ताच्या इतल्याक सोड. हें काडूंक वचनाका, राग काडूंक वचनाका. आतां नेक्स्ट हांगासर पळया शिकोवन पळया आतां जेजूची. जो कोण रागार रावता निती सभेच्या मुखार हाडचे. आतां आयले शब्द जो कोण आपल्या भावाक डॅश म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार व्हरचे. फिल इन द ब्लँक्स. हा पेद्दा गे ओके. ताच्या उपरांत नेक्स्ट जो कोण आपल्या भावाक डॅश म्हणटा ताका उज्यांत डॅश काले अरे पिशा. हे देवा म्हज्या हे शब्द बरे गोतात न्ही तुमकां. डू यू नो द मिनींग ऑफ इट. तुमकां गोत आसा गे हे सादे शब्द न्ही मोगाशानो. पवित्र पुस्तकांत वापरलेले हे सादे शब्द न्ही. सी तो काले डिवेलप करता टॉपीक म्हणल्यार टॉपीक हांवें सुरू केल्ली पवित्र पुस्तकाची खरी वन वू रिमेन्स इन एंगर रायट. वन वू रिमेन्स इन एंगर जो कोण रागार रावता राग कन्वर्ट्स इंटू रिवेंज. फारीकपणाक आतां चड जमत जाता आनी वर्सांच्या गटले जावन दी कितलो तेंप तो काणगे ते आसा नाव ताशी चॅलेंज जावन आसा ह्या मनशाक डिस्ट्रॉय करीचे हांवें. सी कालें भितरल्या भितर ताच्या करता हाणें म्हाका अशें केलां न्ही ताका सोडिना कालें म्हणी करता हांव ताका कशें म्हणी करता. नाव पवित्र पुस्तकांत ते शब्द यूज केल्या पेद्दा बरी कालें करताय रे आमी सांगता न्ही. दॅट इज नॉट पेद्दा दॅट इज अ पासिंग वर्ड. बोंद बरी कालें करताय रे पेद्दा बरी कालें तुका तकली समान रे पिशा बरी ते मस्त बटी यूज जाता. तशें केलें जाल्यार आमी सनेद्रीन सभेंत बसाचें आहलें न्ही. पेद्दा कितल्या बटी म्हणटा हर एकल्याचो गो पेद्दाच हर एकल्याची बायल पेद्दीच म्हणून सांगलें आसा. दोगी जाणांनी आंगात बसोवन करीचे आहलें ते सांगा बसल्या पदऱ्या वाडताय सादें ना न्ही. आज मात जेवण दिता तुमकां ओके. पेद्दा म्हणून सांगलो शब्द कालें करता म्हणल्यार हांव रिवेंज काण दुसऱ्या रितीन वेतांगी ते ताचो प्रभाव त्या व्यक्तीचेर पडटा आनी तो एका पेद्दाच्या तुवें सांगली उतरां जावं पुरो वा दुसऱ्या रितीन ताका तुवें डिस्ट्रॉय करूंक फारीकपण काणयोंक वापरलेली रीत आसूंक पुरो. यू आर रेड्युसिंग हिम टू द स्टेट ऑफ अ पेद्दा. दिस इज वॉट रागाचो राग दवरून कण फारीकपणान टर्न जावन एका पेद्दाच्या स्टेटाक तुका हाडटा तो. सी जेजू उलयता ह्या विशयांत रागार रावच्या आनी पेद्दाची नेक्स्ट स्टेज खंयची. द वर्स्ट पार्ट इज पिशा. दिस इज द मिनींग. बेस्ट तें आमचो पेद्दा आनी पिसो न्ही. त्या व्यक्तीक तूं इतलो डिस्ट्रॉय करूंक पळयताय की यू आर रेड्युसिंग हिम टू द स्टेट ऑफ अ पेद्दा आनी नेक्स्ट पिशा. तो सगळो मेंटली ऑफ जावन हें जावन डिप्रेशनाक वचून सगळी बालाकी विबाडतना हो कालें म्हणटा गो ते अळे केल्लें कारण खाता पळय आतां ही इज एन्जॉयींग. तो राग काडलेलो मनीस ही ताची परिस्थिती पळोवन तो एन्जॉय करता. रिमेन्स इन एंगर. रागार रावलें जाल्यार खंय वचोन तुका पावयचें म्हण तो अशें देखून पवित्र पुस्तकांत ते शब्द यूज केल्यात. तुमी कितलें समजून काण घेतलां पेद्दा पिश्या तें म्हाका गोतूना. देखून हांगासर दुसरें खंयचेंय सोल्युशन ना. तर व्हडले प्रॉब्लेम खंयचे कोते आमी चूक केल्ल्या मनशाक आनी एका चुकीन ती दोनचें. सी अ रॉंग इज करेक्टेड विथ अनदर रॉंग. चूक केल्ल्या मनशाक आनी एका चुकीन ती दोनचें. तुमकां गुत्त सांग पुरो दांताक दांत तें शिकोण आसा करेक्ट गी ह्याच शिकोणेन लंबायेक येता म्हूण सांगता तो कोणाचो कोड जावन आसलो कोणाचो लॉ जावन आसलो
वॉज द किंग हमराबी. तुजो दोळो ताणें काडलो जाल्यार तुजो दोळोय काड. कित्याक दिलो तो? चिंत्या ताणें मारतना तुजो दोळो गेलो, तुका रायट आसचो हमराबीचो कोड कालें सांगता दोळो काडूंक मात्र. आमची मॉडर्न सोसायटी कशी, ताणें कांय नाका पोर पोर हांवें सांगून वचो हांगा रेफर करून वचो. पोर एकलो फिल्म एक्टर, ताचें नांव काडना, कोणांगी काल्यांगी रॉंग मॅसेज केलें म्हणून ताणें रॉंग मॅसेज केलें म्हणून जालें लगाड काडूं नये. खंय उरलो हमराबीचो कोड? टुडे इज द वर्स्ट. ताणें दोळ्याक एक कांसुलाक मारलो म्हणून ताचे वचून दुमकळ्योच म्हूण घालूं ना, ताका जिणीभर ताणें आसूंक घालूं नये. ते रेस्ट्रिक्ट करच्या खातीर हमराबीचो कोड त्या दाळा दिल्लो तो. रिवेंज 4 वाट्यान काडटात म्हणून आमकां आतां विसरतलो कोण दिना. अशा की चड ताणें दोळो काडला, ताचो दोळो काडता वर एक मात्र तुका हक्क. ताच्या की चड इतलें केलें जाल्यार यू आर अंडर पनिशमेंट. पूण आतां हें देखून हांगासर आमकां मस्त सोंसणीकाय गरज मोगाच्यान. ह्या वेळार आमकां जाय सोंसणीकाय. सोंसणीकाय म्हणल्यार मस्त जाणांनी आमी चिंतचें पेशन्स द शब्द मौन रावचें म्हण. नो, मौन रावचें न्ही. ओके, थोडे पडी मौन रावचें राव. पूण म्हजें सवाल, पेशन्स म्हणल्यार सोंसणीकाय म्हणल्यार कशें मौन रावताय? नीज विचार, तुजी मोत त्या दाळा मौन आसा गी, सोंसणीकाय सांगता गी, बोगसण्याच्या स्पिरिताक तुका व्हरता गी, तुजें काळीज सांगता तो वगत रावता शिकयता म्हणून आतां वगत. थोड्या फावटी आमचें मौन रावताय. घरा खाली लढाई जाली, काय ना काल विचारल्यार जाप ना, ताकाय मौन म्हणटात. रायट गे, बट भितरल्या भितर काले भितरल्या भितर वादळच जातया. तुज्या मौनान ती वादळ जातया तुज्या भितर. रायट. मस्त जाणांची आमची रीती उलयल्या जालें जालें वगत रावलें. काले रांदलें, फुटले ते दोळे, एकूच जापी दिवच्यो जाय ते. ताणें अर्ध्या वराचें लेक्चर दिवचें, हाची एकूच जाप लागड काडलें जापीन. काले म्हणे रान साहेबीणे काले केलं, सकाळी लढाई जाल्या म्हण चिंत. ताच्या उपरांत तो काय नाला हांगा ह्या मनशान राग दवरून काणी घेतल्या. खंय गेल्यान ती पुरा भुरगीं करून खंय गेल्यान ती मोड्या बरोवंक. म्हाका येतें वत मोड्या बरोवंक खंय गेलें, मोड्या बरोवंक खंय गेल्यान म्हणून विचार. मोड्या बरोवंक अशेंच मित्रेक तें गोत्तू न्हय, उलयताय तूं काले उलयताय म्हण तुका गोत्तू ना. दीस इज वॉट इज हॅपनिंग तुज्या रागाच्या वेळा. देखून सोंसणीकाय भोव गरज. देखून हांवें सांगचें, हाऊ डू यू वेट. ह्या सोंसणीकायेच्या ह्या वेळाचेर जेजूच्या पवित्र पुस्तकाचो अर्थ समजून काडल्यार कसो वेट करताय तूं? मस्त जाणांनी आमी सांगचें, तो मौन रावल्लो मनीस ताका बॅटरी नाया, देखून वगत रावलो वळे गेलो वळे ना. आमकां खंयच्याच उलोवंक पुरो जाता वळे पुरो उलयता आमी. तुमचे एक्सपिरियन्स रीज जेजूच्या रितीन पळया. वन हू फॉरगिव्स इज द स्ट्रॉंगेस्ट पर्सन. बेगिनींग पळय, व्हेरी डिफिकल्ट. कोण बक्षिता ताच्या तितलो पॉवरफुल मनीस कोण ना. निमाणें कालें गोतें, फॉरगिवनेस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पल. पवित्र पुस्तकाचे जेजूच्या शिकवणेंत सगळ्या पवित्र पुस्तक सुवार्तेचे काळीज कालें गोतें मोग आनी बोगसाणें. तूं कितलोय पवित्र पुस्तक आसा, ह्यो 200 गुण तुज्या जिणयांत आसा ते. हांगासर उलयलें जाल्यार लंब टॉक दियेत. आमी थोडो वेळ एक ल्हानशें कांतार म्हणया आनी ताच्या उपरांत मिसाच्या बलिदानाक आमी आयते सोव्या. मुझा देवा, मुझा सर्वा,
몰라딕 또 지니엔 무자 상가도냐 무자 대바 무자 서와 몰라딕 또 지니엔 무자 सगळ्या मुझ्या मोना तू कठीण वाजता सांगता सगळ्या मुझ्या मोना तू कठीण वाजता सगळ्या मुझ्या सकते तू आराधन करता सगळ्या मुझ्या सकते आराधन करता सगळ्या मुझ्या कळसां तू सोमो करता सगळ्या मुझ्या कळसां तू सोमो करता कित्या तू मुसोते सांगता कित्या तू मुसोते तू मुसोते तू मुसोते सगळ्या मुझ्या मोना तू कठीण वाजता सांगता सगळ्या मुझ्या मोना तू कठीण वाजता सगळ्या मुझ्या सक्तीन आराधन करता सगळ्या मुझ्या सक्तीन आराधन करता सगळ्या मुझ्या काळसन तू सोमो करता सगळ्या मुझ्या काळसा तू सोमो करता कित्या तू मोसोते सांगता कित्या तू मोसोते तू मोसोते तू मोसोते सक्रमेंतांत हजाराच्या ह्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी खंचोवया सर किर्तना देवाची होगळाप देवाची स्तुती ती गायतात देवूच तांचें सर्वस्व म्हणून आमकां भावार्थाक आपणें दितात तो सक्रमेंतांतलो जेजू आमचेर दिश्ट घालता आमची दिश्ट कुडीची आत्म्याची आनी भावार्थाची ताचेर आमी खंचोवया तो आमकां ताका आयकोंक आपयता ताणें उलयल्लें आमकां आयकूं दी तुमी कितेंच उसारच्या पयलेंच तुमकां कितें जाय तें ताका कळीत आसा आमचें मौनपण जेजूक मेळचें जावं दी आमचें मौनपण भावार्थाचें जावं दी आमचें मौनपण आमच्या काळजाच्या अत्रेक देवा मुखार दवरचें जावं दी अर्गां दिवचें जावं दी स्तुती दिवचें जावं दी होगळाप दिवचें जावं दी
त्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक आतां आमी हळतार मौनपणान भक्तीपणान भावार्थान आमची तकली बागोवया, ताका नमस्कार करया. देखून आमच्या जाग्यार बसया. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र पुस्तकांत किर्तनां आसात. त्या किर्तना सांगता आमी मागचें कशें तें आमी पळोवया ह्या आराधनाच्या वेळार थोडो वेळ. आमी किर्तन शीत वाचते वेशे न्ही. हर एक किर्तन बरयता आसतना ताका ताची म्हणली एक चरित्र आसा, हिस्टॉरिकल बॅकग्रावंड आसा. देखून आज एक किर्तन हांव काडटा. त्या किर्तनाचे सर शब्दी हांव काडना. त्या किर्तनाच्या भितर कितें तो किर्तनकार सांगता तें आमी पळया. आमच्या नियाळाक हांवें काडचें किर्तन जावन आसा किर्तन नंबर 63, 6 and 3, 60 आनी 3 किर्तन हांव काडटां. चडीत किर्तनां दावीद रायान बरयलीं. पूण दावीद राय हर एक किर्तना हर एका संदर्भार हर एका चरित्रेंत हर एकाच्या जिणयांच्या परिस्थितींत तो बरयता. 63 किर्तन बरयल्ली चरित्रां तुमकां खंयच्या परिस्थितींत तो बरयता तें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता हांव. आमकां गोत आसा दावीद गवळी जावन आसलो. तो गवळ्यांक सरयतलो आनी ताच्या उपरांत तो राय जालो तें आमकां गोत आसा. मोदेकात एक घडीत दावीद रायाच्या जिणयेंत घडता. ताणें चूक केल्ली तें घडीत न्हय आनी एक घडीत घडता. जायतीं घडितां घडटा. हें किर्तन त्या चरित्रेंत त्या परिस्थितींत बरयलां. किर्तन नंबर 63. ताचो पूत दाविदाचो पूत एप्सलोम बापयचेर राग दवरूंक सुरू करता. ताच्या फाटल्यान कित्याक राग दवरता गे म्हूण सांगल्यार एप्सलोम ताच्याच खुशयेचो. कालें सांगल्यार आयकनातलो. ताणें सांगलेंच जायचें. पूण दावीद राया कडेन आनी एक विकनेस आसलें खंयचें की म्हूण सांगल्यार न्याय नितीचो विशय येतना निर्धार घेवंक दावीद राय इल्लो फाटीं सरतलो आनी तें पुताक सोंसनातलें. तक्षण जायचें. मोदेकात एक घडीत घडता. एप्सलोम कित्याक रागार रावता गी म्हणून सांग. एप्सलोमाची भयण तामार आसतना आमनान तांच्या कुटुंबाचो एकलो सांदो तिची मर्याद काडता आनी एप्सलोम ह्या मनशाक आमनानाक लागाड काडूंक पळयता. दावीद रायाच्या मुखार ती विशय हाडले जाल्यार दावीद राय कांय सांगना. कित्याक गे म्हणल्यार हो येदोळूच तसल्या चुकींत बेशी बावट्टू थंयसर आसलो. देखून वो इल्लोसो नर्क जाता. जोब थंयसर येवन सांगलें जाल्यार देखून वो कालें करता. एप्सलोम ताका जाय आसलें करतें वता. मागीर निमाणें बापयन कांय करनातलें पळोवन बापयकच लागाड काडूंक आतां वता. रायाक ताचोच पूत लागाड काडूंक वेता.
आनी ह्या संदर्भार ताचो पूत लागाड काडताच म्हूण गोतूच आसा. पुताची संवय बरी गोत आसली देखून वो कालें करता, दावीद राय म्हूण चिंतिना, तो घर सोडून धांवता, जुदेच्या अरण्यांक धांवता. तो मरुभुमीन थंयसर आसता आनी अरण्यांत तर धांवचें म्हूण सांगल्यार तुमी थंयसर इजिप्टाक आनी गेलें जाल्यार इज्रायल गेलें जाल्यार आमच्या बरी हें अरण्य न्ही. कांय उदक मेळनातलो मरुभुमीचो जागो, अप्रूप एक वो त्या कांटयेचीं झाडां, तशें तो धांवता. आतां त्या वांसो उरच्या खातीर धांवुल्लो वो दावीद राय थंय पोटाक नासता आसतना आतां थंयसर आसा मरुभुमींत. पाटी आयलें जाल्यार पूत लागाड काडटा आनी वो ह्या मरुभुमींत आसता आसतना ताची गत पळोवन उदक ना, खावंक ना, रावोंक जागो ना, वताचो भार, थंडाचो भार, हें काणयोन आसता आसतना दावीद राय आंकुड म्हणल्या बरी रातीक हें किर्तन तो बरयता. म्हाका भाव भयणीनो, दावीद राय असल्या परिस्थितींत आसा जाल्यार किर्तनाच्या बॅकग्रावंडान सांगल्यान देखून असल्या परिस्थितींत आसा जाल्यार देवाचेर कितेंच दुरसाना. In spite of the harsh situation, he praises God. असल्या एका परिस्थितीचेर तो देवाक दुरसाना, देवाची स्तुती तो गाता. तो मरुभुमींत राय जावन आसलो, पोटाक नासतना थंयसर वचून एका मरुभुमींत पडलो जाल्यार कांयच उलयना, देवाची स्तुतीच तो गाता. थंयसर सवाल आमकां किर्तन सुरू करच्या पयल्याच 63 किर्तन तुज्या जिवितांत ती चरित्रां कितल्या फावटी घडटा आनी त्या दाळा तूं दावीद राया बरी चिंताय घे. किर्तन सुरू करच्या पयल्याच हांव सांगता, तुज्या जिणेच्या खंयच्याय परिस्थितींत ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा कालें बरवशाची यात्रिका म्हणून आमी उलो करनासा, म्हज्या जिणेच्या परिस्थितींत बरवशाची किरणां खंय म्हणी फांकल्यांत गे म्हणल्यार सवाल आमकां. ना जाल्यार जुबलेव जावन येतलो, मुग जातलो. आतां म्हणल्यार यात्रिकां पळय रावल्ल्या गाड्या रावची न्ही, वेची पळय. तशें दावीद ह्या परिस्थितींत ही प्रेझस गॉड. 63 तुमी किर्तन पळया, तातूंत 3 संगती तुमकां भोव अपुरबायेन 3 डिविजनां आसात त्या किर्तनांत. तुमी घरा वचून वाचा, आतां म्हाका लंबायेक वचूंक वेळ ना. फर्स्ट पार्ट, गॉड इज एवरीथींग. हें थीम, देव म्हजें सर्वस्व म्हणलें सगळें ह्या किर्तनांत तुका कळटा. फर्स्ट पार्टान ताच्या वर्स 1 ताचे शब्द पळया. देवा, म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा. उतरां पळया, सो पर्सनलिटीज, भोव लागशिल्ले शब्द. देवा, म्हज्या देवा, म्हजो देव, म्हजो देव. तुवें कालें सांगताय म्हजो भुरगो, म्हजो सो पर्सनल शब्द ते. तुका हांव, कितल्या पर्सनली शब्द आरंभ करता पळय त्या किर्तनाचे. हांव तुका सोदून आसा. फर्स्ट पार्ट तो सांगता म्हज्या ह्या परिस्थितीन सीकिंग, हांव सोदून आसा.
तुझ्या जिणेच्या परिस्थितीन आर यू सिकींग गॉड. किर्तनाचे शब्द हांव चड काडना म्हणलो हांवें. सवालां मात्र उठयता आमच्या नियाळाक. किर्तनाचें मागणें करचें म्हणल्यार अशें. सेकंड पार्ट त्या किर्तनान तुमी मुखार गेले जाल्यार जागृत जाता तो रियलायझेशन पार्ट. अँड द थर्ड पार्ट डिसिजन पार्ट विच इज कॉल्ड बॉन्डिंग. तो देवा लागे कितलो लागीं आसा घेवन 3 पार्ट ह्या किर्तनांत मेळटात. थोड्यो संगती ह्या किर्तनाच्यो आतां हांव काडटां. सिकींग अत्रेकचें सोदचें तातूंत शब्द तुका मेळटात मुखार गेलें जाल्यार. थर्स्टींग तान येवचें तो पुरो शब्द देवाक एप्लाय करता थंय. पायनींग भोव अपुरबायेचे शब्द. अत्रेकचें म्हजी कूड अत्रेकता ताका इंग्लीश भाशेन पायनींग म्हूण सांगता. तो खाली म्हणटा सुके करडे कडेक हांव आसां पूण तुका कितलो अनुभव करता गे म्हणल्यार तुका हांव हांगा सिकींग सोदता. तुका हांगा तान येता हांव. तुका हांगा हांव अत्रेकता. कोण्णी ना ह्या वेळार देव म्हाका जाय. देव आसा म्हज्या सांगाता. गॉड इज एवरीथींग. हें बघप ताचें, हें भावार्थ ताचें बघप इज नॉट अ फिलींग, नॉट ओन्ली द फिलींग. आतां तो सांगता पळया नेक्स्ट पार्ट पळया. येदोळ हांवें सांगलें सिकींग थर्स्टींग पायनींग. आतां पळया नेक्स्ट पार्ट. तो सांगता आय गेज. म्हजी दिश्ट तुजेर खंचयता. म्हजी नदर तुजेर खंचयता. देखून सक्रामेंत तुका दवरला तुज्या जिणेच्या खंयच्याय संदर्भार. तुज्या घरा सक्रामेंत असो आसचो ना पूण तुजो भावार्थ तुजो सक्रामेंत तूं गेल्ल्या कडेन वेता हें आमकां गोत आसा जय. अदरवायज गॉड इज ओन्ली इन द चर्च. हांगा ताचें काण घेवन त्या जेजू केदच्या दिसा तुजें सक्रामेंत जावन आसची तुजी कूड तुजो आत्मो काण घेवन तूं भायर वेताय त्या जेजूक तुवें खंयसरी मेळयत. नॉट ओन्ली हियर. वो हांगा आसलो हांगा येवन केदाळा रावता. यू टर्न इन टू अ सॅक्रमेंट. तूं सक्रामेंत जाताय त्या दाळा. तवळ तो सक्रामेंता तुवें तुज्या लागसरच आसा. देखून म्हजी दिश्ट तुजेर आय गेज एट यू. शब्द तुमी वाचले जाल्यार हे म्हणटा म्हजी नदर ताचेर घालता. म्हजी नदर ताचेर घालता काल्याक हांव सिकींग थर्स्टींग पायनींग हें सगळें म्हज्या काळजांत हांव तुका सोदतां. म्हज्या काळजांत हांव तुका तान येता. म्हज्या काळजांत हांव तुका अत्रेकता. आनी त्या पार्टाचो क्लायमॅक्स तो बरयता. तो बडयता उदक नातल्यार खावंक नातल्यार आनी मरता म्हूण ताका गोत्ता त्या अरण्यांत. आतां पळया द क्लायमॅक्स पार्ट त्या किर्तनाचे शिखराचे शब्द तो उलयता. ताच्या मागड्या बरीत ह्या परिस्थितीन तो खाले म्हणटा तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक. आतां मरूंक पुरो. उदक नासतना मरूंक पुरो काले नासतना पुरो जाल्यार तो सांगता हांगा सांगता म्हज्या ह्या जिवाप्रास तुजो मोग म्हाका मोलादीक. आतां समजलें की खंयच्या परिस्थितीन मरुभुमींत पोटाक नासतना मरच्या परिस्थितीर आसता आसतना सांगता तर दावीद रायाच्या भावार्थाची गुणाय कितली. तो राय जालो जाल्यार तर ताच्या भावार्थाचें पैण कसलें जायचें. हे शब्द ताणें अनुभव केल्या जाल्यार ताच्या जिवितांत हे ताच्या पोएट्रींतावन आयिल्ले न्ही, ताच्या कवितांतावन आयिल्ले न्ही, ते ताच्या जिणयेन देवाक अनुभव केल्ल्याचे शब्द ते ताणें उसारले. म्हजो जीव मेल्यार व्हडना आतां पूण तुजो मोग म्हाका मोलादी. सो ब्युटिफूल.
तुवें समजून काडयता नाजाल्यार हें किर्तन पटापटा पटापटा करून मुखार वेता एंड जाता नो हर एका शब्दाच्या भितर रीग तूं कितल्या अपूर्व अशें तुजो मोग जिवा प्रास चड मोलादीक Your love is better than life. काय उलयता तर देवाचो मोग नो लव नो लायफ देवाचो मोग ना नो लायफ आतां हें सांगतना काले तुज्या कुडीच्या जिवाच्या की तूं उंचायेक वेताय No love, no life. Life is meaningless without love. आमच्या पुरा जाणांचे प्रॉब्लेम पुरा सांगून 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 30 वर्सां काजार जावन तुका म्हजो मोग आसा हे सायबा म्हणल्यार वमतें घालय न्ही तुवें न्ही वी लँड इन टू दीस थोड्यापटी लव इज डीपर and better पण देवाचो मोग तुवें अनुभव केलो जाल्यार ह्या रितीन ताका भावार्थ म्हणटात तुजो मोगाचो मनीस कितली वर्सां तुज्या वांगडा आसतलो तूं जल्मताना ताच्या संगाता येवनाय कोण सगळं तुमच्या संगाता मरता आसतना संगाताच वेतेली अनलेस उद्यावरच्या गाडी इज द रॅरेस्ट ती सांगाता मरोवनाक ती पूण ती दोगा जाणां जावन सांगाता जावन वयर वचनाताच तूं देवा मुखार एकलो जावनूच आयिल्ले एकलो जावनूच वेताय तो तुजें चड म्हणल्यार एकच पेटयेन घालूंक पुरो एकच फोंडान घालूंक पुरो बट देवाचो मोग ह्या संवसारांत अनुभव कर देवा सांगाता पैण कर तूं गेला गे दॅट्स ऑल you need to answer. Second part तो तेंच सांगता देखून आमचें काम खंयचें तो सांगता तो ताच्या वोंटां विशयांत उलयता आनी तो वर्स नंबर 3 and 4 वोंटां विशयांत उलयता म्हजें वोंट देखून तुजी स्तुती गावूं दी म्हजो आत्मो धादोशी कर देखून म्हजे हात वयर उखल धर म्हज्या वयर सी देखून सगळो तुजो जीव कितें करूंक गे म्हण तो बरयता आनी निमाणें तो बरयता डिसिजन हें सगळें किर्तन ताची परिस्थिती आनी दुसरो पार्ट मोगाचो आनी तिसरो पार्ट डिसिजन निर्धाराचो तो बरयता द बॉन्डिंग मी एंड गॉड बरयता आनी तो बरयता तुज्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका दवर सी दिस इज कॉल्ड सरेंडर सर्वस्व तुवें ताच्या हातान सोडचें म्हणल्यार हें पळया वयल्यान 15 गुणी घुंवोवन दी कोंबी लो ताच्या पिलांक पाकाट्या भितर जाता तुज्या पाकाट्याच्या भितर म्हाका दवर देखून म्हजी धर प्रार्थना तीच देखून क्लिंगींग बॉन्डिंग इंग्लीश गॉस्पलान तुका क्लिंगींग ते सगळे शब्द येतात हांगासर तेच वता तुज्या पाकाट्याच्या भितर म्हाका रवय तुज्या सावळेंत म्हाका रावोंक फावो कर ही एंड्स विथ दॅट सगळें किर्तन 63 तुमी घरा बसून अपुरबायेन तें बरेंकन मागण्याच्या रितीन तुमी तें वाचलें जाल्यार तुका समजता आनी ते हर एक शब्द तुज्या कडेन तेच सांगतात म्हाका भाव भयणीनो खंयच्यो संगती काणयोन आमी आज देवाच्या पाकाट्याच्या भितर वचोंक आसा
म्हजी नदर खंयसर आसा गेजींग खंयसर आसा तुजी जिणेची खंयची परिस्थिती आसूं दी गॉड इज एवरीथींग देव म्हजें सर्वस्व तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक म्हूण तूं भावार्थान सांगताय ह्यो संगती काणयो आमची जिणी आतां देवाच्या मुखार उक्ती करया विशय आयकले आमी रितीर कित्याक रागाचे संदर्भ फारीकपण किर्तन तो अपुरबायेन सांगता गॉड इज एवरीथींग तशें जाल्यार ह्यो जितल्यो संगती आमी आयकल्ल्यो आज म्हज्या जिणयेंत खंय व्हरूंक जाय परत 3 सवालां हांवें सुरवेर घाल्ली हाडटा हांगा हियर आय गो हांव विथ जिवनूच आसलो हियर आय स्टॉप हांवें जिणी आतां रावयता तवळ रावयता कित्या खातीर रावयता म्हजी जिणींच पळोवंक आनी तिसरो चॅप्टर आतां आमच्या जिणयेचो चॅप्टर जावं दी हियर आय प्रोसीड परत हांव आराम करतां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार बसून तुज्या काळजांतलो तो सक्रामेंतांतलो जेजू काणयोन तुज्या भितर आसलो सक्रामेंत काणयोन कितें ताचे कडेन थावन आयकूंक तूं आशेताय ह्याच किर्तनांत दावीदरायाची थोडी उतरां अशीं आसात देवा हांव मरुभुमींत आसता आसतना तुमचो सर्वस्व तुजेर हांव पातयेतां देवाचेर पातयेवन कितें विचारताय आज दावीद मागता दुस्मानांतल्यान निवार तुजे थंय हांव आसरो घेतां सो ब्युटिफूल सो मस्त अर्थ बरीत तुजे थंय हांव आसरो घेतां माय शेल्टर इज यू तूं म्हजो आसरो आमकां आसरो दिवच्या ताच्या पाकाट्या भितर आमकां भितर घेवच्या आमचे नदर ताचेर दवरूंक आमकां आपोवणें दिवच्या आमच्या वोंटांनी ताची स्तुती करच्या आमचे हात ताचे थंय वयर उबारूंक आमकां आपोवणें दिवच्या त्याच सक्रामेंताचें आशिर्वाद घेवया सक्रामेंताचें गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांगमा कोरुया मुर्विल्या त्या Rupabotla no fury di adaria
끝이 마와까지 멀티면 세세파 다시스 푸다 올라사니 스토티사 Ima sesa sesa ekastalia hasita tukadogai chaspirita sama semi nawata Sergintan undeo tankan diloi sesuatu aselai प्रार्थूया हे देवा विचित सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या चडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावोक जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या सासनान Mona एक संभावा ता एक कोटान संभल्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी सांभरून पारांकलेता पगडतेल्या तुझी दिवी तुवें आमकां दिसता इश्ट म्हणून आपयला जिवान बोला भावाक एकवटायला कळस मोना एक संभावा ता एकवटा संभल्या सौम्या जे भोवती तुझे तांपोशी सांभरून पारांकलेता परगतेल्या तुझी तिरवी दयाळ मोगान तुझ्या पावतू सोप्या आमच्या दिवसाक मोगान तुझ्या भरपूर पेंसर्गींच्या कळसा मोना एक सांभावा ता एक पोटा संभल्या सौम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी सांभरून पारांकलेता परगडतेल्या तुझी तिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आस जेजूचो धमदूत जावन आसलो भाग्यवंत आंद्रे
ताचें फेस्त आमी आचरण करता. पवित्र पुस्तकांत आयच्याच वाचपांत आमी आयकता जेजूचें आपोवणें आयिल्ल्या तक्षण पाटलाव कर म्हूण ताकतना तक्षण जाळ दोण आनी सर्व सोण ताचो पाटलाव केलो. केदाळा जेजूक 5,000 लोकांक वाडूंक जाय आसलें. फिलिपा लागीं ताणें सांगलें फिलीप वचून आंद्रेक मेळटा ताच्या सांगाता मेळटा. ताच्या उपरांत कितें जाता ताका गोत्तून नातलें पूण जेजू कितेंय करूंक शकता म्हणली पात्येणी जाळ सोडता आसतना आनी हांगासर उंडे वचून ते केवल थोडे उंडे वचून जेजूच्या हातान दितना भावार्थाचे उंडे वचून ताच्या हातान दिता. आज तेंच आमी मागया तक्षण कितें सोडूंक जाय म्हज्या जिवितान देवाच्या वाटेर पैन करच्या म्हाका कितें व्हर जेजूच्या हातान म्हाका दिवंक जाय. तेंच आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळी मागया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक लागीं विनंती करपून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट रिस्ता काकुळट रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राजा सत्पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका हिंवासा तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वागता. सौम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पात्रता आमची काकुळट तो बापाच्या उच्या कोस्तान आमची मागणी मारून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो संपोवी एकलो तो ईश्वर एकलो परमेश्वर. आमेन आमेन
तुझ्या बोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगडूंक आनी परचेचो गोवळी जावन जेजून विंचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोणांक पाळो दिवन खुर्सार मरा पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक तुज्या आपोण्यांक पाळो दिवन जियोंक आमकां तुजी कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सा पावलून रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप जेजू स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाचे उसरणेद्वारी तारण तुका लाभता पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताका सतमंतलो कोणूच लजेक पडचो ना तशेंच जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पोर तोच आनी आपणाक उलो मारतेल्या सक्तांक तो यथेश्ट मापान दितलो पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडटलो पूण ताका सतमानूंक नातलें ताका उलो मारतले कशें आनी ताचे विशयन ताणें आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सतमानतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रचार करूंक धाडिल्ल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचे कशें पवित्र पुस्तक सांगता हा कितली विचित्र येणें सुवार्ता हाडून येतेल्यांची पूण सक्त्यांनी बरी खबरेक पाळो दिलो ना कित्याक इसाइयानच सांगिल्ले बरी सर्वेस्परा आमी परगटल्लें उतार कोणें सतमानलां तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा पूण हांव विचारतां इतलेंच ताणें तो संदेश आयकलो ना म्हूण येतवे ताणें तो आयकला मनशाक दुबाव आसूंक नजो पवित्र पुस्तकच म्हणटा ताचो ताळो सगळ्या प्रथवेचेर गाजला ताचो संदेश प्रथवेच्या सादी मुलांनी वचोन पावला देवाचें उतार हें देवाचे वडकार तांचो थाळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता तांचो थाळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता अंतरुळ देवाची महिमा वर्णिता मळप ताच्या हातांचो वावर परगडता एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा तांचो थाळो प्रितुमे शेकान शेक आसता शब्दना उतरना तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक आसता तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक आसता उभी रावया आनी मिसाचो उद्गार घेवया Alleluia
हालेलुया. येया मुझे फाटल्यान म्हणालो जेसू तांकां आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजून मासली पाकतेल्यांक कित्याक आपयलें? मनशाचे पागी करचें म्हणल्यार कितें? हीं दोन सवालां दोन ल्हानसो नियाळ करया. आमी हर एक संगत मासली धरतल्या थावन मनशाच्या पागी कुशीन आमी चिंतूंक आसा. मासली धरतलो ताका जाय आसल्या वेळार उठोवन वचना. तो सुक्ती आनी भक्ती तें पळोवन भायर सरता. मनशाच्या पागी जावच्या मनशाक वचचो वेळ म्हूण ना. ताणें देवाचें काम करता आसतना खंयचोय वेळ जावन दी तो देवाचो तशें भायर सर वचूंक आसा. देखून मासली पाकतेल्यांक ताणें विचारलें, तो केदाळारी तसो धंदो ताका जाय आसल्या वेळार करना, मासलेच्या वेळाक सरी जावन तो करता. दुसरें, दर्यांत तुमी गलिलेया सरोवर मस्त गुंड. तो सरोवर वयर जाल्यारय ताची विस्तार इतली चड आसा की ताका सरोवर म्हणना तो दर्योचो म्हणून गलिलेयाचो दर्योचो म्हूण आपयता. मासली धरतल्याक कोणेय मनशा मासली दिसता देखून ताणें जाळ उडोवचें न्ही. ताणें पातयेवन जाळ देंवोवचें. मनशाचो पागी जावच्या मनशाक देवाचेर पातयेणी चड गरज. पुरो संगती तुका दिसाना जावं पुरो तुज्या जिणयेच्यो जाल्यार ताच्या पातयेण्यान फुडें वयचें तें मनशाचें पागी जावच्या मनशाचें तें काम. तिसरें, जाळ देंवयतना हरये पोटी तो देंवोवन जाता वयर काडटा आनी हरये पोटी नितळ करता ताचें जाळ. आमकां गोत आसा आमी पुरा त्याच भोंवतणी शेवटे काणे खाल्लेच मनीस तशें जाल्यार आमकां गोत आसा. यू नीड टू क्लीन युअर सेल्फ एवरी टायम. हरयेपटी जाळ काड परत्यान तक्षण देंवयना तो. हरयेपटी जाळ वयर काडल्या उपरांत तें जाळ नितळ करता ताच्या उपरांत तो देंवयता. जेजूच्या पाटलावदारान मनशाच्या पागी जावच्या मनशान दिसपट तें ताचें जाळ देंवयचें नितळ करीचें ताकाच परत ताणें देंवयचें. चवथो विशय मासली धरतल्या मनशाचो. एक दिसा ताका व्हडले व्हडले मेळ्ळे पुरो जावंक पुरो आनी एक दिसा कांय नासतना फाटीं आयला जावंक पुरो. जाल्यार काल म्हाका मेळ्ळो ना देखून आज हांव वचना म्हूण तो सांगना. तुजें काम मासली धरचें जाल्यार तुवें वचाचीच. कालचें सक्सेस पळोवन आज फेलियर जाला म्हणून वगत बसल्यार तूं मनशाचो पागी जायना. देखून फेथफुली तुवें काम करचें. देव तुका सक्सेसफूल जावंक आपयना, फेथफूल जावंक आपयता. ताका मनशाचो पागी म्हणटात. देखून ह्यो संगती जायची. उदकाचें काम, भारी रिस्केचें काम, उदकान काम करचें.
मनशाचो पागी आनी थंयसर मासली धरतल्या पळया उदकाचें काम ताचें कश्टाचें काम एक दिसा शांत आसूंक पुरो एक दिसा थंयसर वारें येवंक पुरो ताच्या मोद्या गाती तुवें तुजी वृत्ती करून पोट भरूंक आसा मनशाच्या पागी जावचें म्हणल्यार अशें कश्टांच्या वेळाय तूं वेताय आनी शांत आसतनाय तूं फुडें वेताय निमाणें तुजें सर्वस्व तुजो देव देखून तुवें मनशाचो पागी जावचें म्हणल्यार ह्यो संगती मासली पाकतेल्यांतन आमच्या जिणयेंत काणयोवन आमी जिवंक आसा हर एकलो आमी मनशाचे पागी जायचे तूं पागी जावच्याक ह्यो संगती घडटा आसतना हें देवाचें उतार मनशाचे पागी जावचें तूं कितलो मनशाचो पागी गी म्हणल्यार सवाल तुका ओटयता तुवें सिरसलेली पृथ्वीची तेणी हाडून आयल्या बेटोणे वेळी वावरांनी वसना संगीची अर्पिता तुका भक्ती पोटी गोवा सोवुणो अर्पिता दाका सोरोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कोडी रक्ता मागता बापा कलते पोटना गोवा सोवुणो अर्पिता दाका सोरोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कोडी रक्ता मागता बापा कलते पोटना भावपणीनो खव्यानी तुमी पेटोवचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरेस्पोर तूं मानून घेव सर्गीच्या बापा भगवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका पेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबावरुया आमी ती सर्वस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया वयशे आमी करूं सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळ्या आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट दवरलाय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळी संवसार भरला तुज्या
बाबा उस सगी तुकाच उस सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे उस सगी तुकाच उस सगी तुकाच बापा खरोच तुम पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावडता सगूट परगचुच्या सौम्याची तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही बघता तुझ्या येण्या सौम्याची आम्ही देखता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. दावीद रायान सांगलें, देवच म्हजें सर्वस त्याच बोगणांनी सर आमचे अत्रेग सर आमचे इरादे सर्गींच्या बापाक उबारून भावार्थान आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सांगता येवं, तुझे कुशी सदां जाता तशी संवसार. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यां चिंता तशी आमची दुखपातकां घोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजो क्रिस्ताचें येणें बरोशान अतिरेकतेलां आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, सर आकांतांतली वाटय. तर सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजो क्रिस्त तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संवसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळये संवसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मनशाचे पागी जावन तुका आपोवणें दिलो तोच जेजू हांगासर आसा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळलेली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरूच म्हाका भलायकी मेळटली. कळसाधार कोण बोडयता तो मुसो जेसू. कळसान कोण येवं अत्रेकता तो मुसो जेसू. कोपान म्हाका आरयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो मुसो जेसू. कोण तो मुसो जेसू. कळसांग मुच्या स्वातीक जेसू येणे हे तुझे. ओरडूंक नुसो साल्ले केदे ओरते बाग मुचे. कळसांग मुच्या स्वातीक जेसू येणे हे तुझे. ओरडूंक नुसो साल्ले केदे ओरते बाग मुचे. महिमा तुजी सदांच गांव तुजीच बरी हांवें साव. कळसांग मोच्या बरय जेसू दुलोप नांव तुजें. कळसाधार कोण बोडयता तो मोसो जेसू. कळसान कोण येवं अत्रेकता तो मोसो जेसू. गोपांक म्हाका आरयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो मोसो जेसू. कोण तो मोसो जेसू. मोगान मुच्या भरून जेसू जीव तुवें दिलो. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनीतळ केलो. मोगान मुच्या भरून जेसू जीव तुवें दिलो. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनीतळ केलो. पक्का सांकलीन पोसुडच्या सरगारा हांवें सोडच्या. हांव तुजो साताना जेसू तूं मोसो जालो. कळसाधार कोण बोडयता तो
số Giêsu cõi san con em ở trích ta tô mu số Giêsu gopang maka aray ta tu kamu cita bay ta con tô mu số Giêsu con tô mu số Giêsu Uswar tu so nasta Giêsu वाट दिसाना तुझे बिने एक सुरो काय करूंक सकाना Uswar tu so nasta Giêsu वाट दिसाना तुझे बिने एक सुरो काय करूंक सकाना कळसन तुवे उरोंक जीवो मोगासो पेटय दिवो चलो आखेर पोरयां Giêsu कळा नासतना कळसाकार कोण बळयता तो मोसो Giêsu कळसान कोण अत्रेकता तो मोजो Giêsu गोपान म्हाका आरयता तुका मोची तांबयता कोण तो मोसो Giêsu कोण तो मोसो Giêsu मोकळा जेजू तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत म्हाका रावूंक फावो कर मनशा पागी जावन जियोंक तुज्या आशिर्वादा म्हाका वत प्राव तुज्या बाबा धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पवेदार तीव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाची वडोवकार नांव वाचून सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा बातावन तुमची मानाची वाद तुमी घेवची नतालिया डिसोजा पेरांपल्ली रोविन निशा कार्डोजा तोट्टाम नवीन रोजी लोबो मूडबेळे थॉमस सिक्वेरा उडपी ग्रेसी डिमेल्लो ब्रह्मवार रेशल रिवीना लोबो ब्रह्मवार मोगाचनो आमी दिंबी घालया वेलंकानी साहेबणीच्या नोव्यान आमी करया चे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनाती कर वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर ये बो नितळी अवकारी भगवंत जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगुल्ल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवंक
हांव भोव चड अतिरिक्ता हे दुखेस्त तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून तुज्या बळवून ससायेच्या आदारार बांदून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची भगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हयतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवा ह्या परी आसात कॅन्सर पिडा गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक बिझनेस बरें जावंक बरी सैरीक मेळोवंक मेडिकल सीट मेळोवंक पांयाचे किळे गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक बरें काम बरो सांबाळ मेळोवंक जागो बऱ्यान वांटे जावंक परगांवाची विजा मेळोवंक घरान कुटुंबान शांती आनी समाधान मेळोवंक बाळंतेर नॉर्मल जावंक फावो तो जिणयेन निर्धार घेवंक पाट दूख गूण जावंक भुरग्यांनी शिकपान गमान दिवंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक जाग्याची RTC वेग्गी मेळोवंक बें पयस वचोंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक भावार्थान तीर रावंक अशांती असमाधान पयस वचोंक CA परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक दुबाव पयस वचोंक राग मोसोर लढाय झगडें पयस वचोंक भुरग्यांनी देवबिरांतीन जियोंक कुटुंबान मागणें सुस्पिरीत सोडोवंक आमाल पियोवणें मादक द्रव्यांतावन सुटका लाबोवंक किडनीची पिडा गूण जावंक MBBS परिक्षा पास जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक घरचें काम बऱ्यान जावंक कॅनडा विजा मेळोवंक रीण फारीक जावंक लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक वायट संवय अनैतीक संबंद सोडूंक वाड्यांत शेजारा समाधानान जियोवंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक शेळ ताप कोंकली गूण जावंक कुटुंबान सोडदोड करून जियोवंक बावळो दूख गूण जावंक बांदपा सादावन सुटका मेळोवंक युट्रस रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मोगाच्या न्हू ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिपाक तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेंनी उसारून हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयला सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये मो पापी नोकर आतानी आमच्या मरणाच्या कळेया नमान बरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये मो पापी आतानी आमच्या मरणाच्या कळेया नमान बरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या कळेया आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयान ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्त तांच्या बुजावणें देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वरच्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तांचें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक पूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन
सोम्याच्या नावी आमचो आदर. ताणें रचला स्वर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आणि म्हजी बोग तुजे सुशीं पावोथी. सोमी तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळ्या लगे आमी मागतांव. भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे असो तुमकां राखोंक. तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक. तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. सोम्या सोमोखाव सदा नियाळता. रायाक म्हज्या वंदिता. सोम्या सोमोखाव सदा नियाळता. रायाक म्हज्या वंदिता. महान ताची कीट संतोषान गायता. महान ताची कीट संतोषान गायता. नांव ताचें हांव गायता. मोगतासो हांव नियाळता. नांव ताचें हांव गायता. मोगतासो हांव नियाळता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास पावता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. आत्मोमुसो सोम्याची पडवी गायता. सोम्याची कीट सदा गासयता. देवा म्हज्या अर्गां दिता. सोम्याची कीट सदा गासयता. देवा म्हज्या अर्गां दिता. ओर्तो तासो मोग वर्ती ताची
सोम्याची गीत ऐता गीताची हांव गासयता सोम्याची गीत ऐता गीताची हांव गासयता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मुझ्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमुसो सोम्याची ओडवी गायता Mogar tuta sove Anquar mari ashirvati amka Jesuच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्येनधिकार धैर्य सुक्रा अमावस्येनधिकार तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमावस्येनधिकार भाग्यवान कुर्सचे कुर्वे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.